Ronaldo Silva डी Souza कोकैन तावन येता म्हणजे शांत ऐकला वाचला म्हणून सांगून ते बरें वाचले की वय मस्त जाणांक लेक्सा लायटिंग टेक्नॉलॉजीस म्हणलो संस्था गोत्ता ताच्या फाटल्यान रोनाल्ड सिल्वा डी सोजा त्या कंपनीचो डायरेक्टर म्हणून और फाउंडर म्हणून सांगून कोणाक गोत्ता हांव वगेत कोणशार बसून आसा न्ही ऐकता न्ही ती दुसऱ्या सकाळी उठून कामाक येतात बाबा काम एक्सप्लेन बाबा पुरो माड क्लीन केला ताच्या फाटल्यान 2 मार पडटात म्हाका साधारण 150च्या वयर स्टुडियोस ताच्या फाटल्यान आमचे लायट्स आसात कडलें काम आलो सांबाळ पुरो सोडटात तुमच्या कुटुंबाचें रिएक्शन कशें आसता हांव घरा येता आसतना 2:12 वरार काम सोडून आयलो म्हणटना घरा फ्रिजांत बियर आसली हांव ऑमलेट करता तुम्ही दोघी बियर घ्या बरें डिसिजन काण गेलें तुवें जरी तरी आयच्या दिसा कोणी एकलो एम्प्लॉय येवन आपणेंत सांगलें जाय जे आपूण तो सोमा म्हणून आसल्यार ताका आमच्या कंपनी जागो ना आयच्या दिसा आमच्या गांवांत हांव सुमार जाण तरणाटे कामा खातीर आनी अखेरेक बरो एक फुडार बांदून तांकां कश्ट जाता त्या म्हज्या कुटुंबाक ब्लँक कॉल येवची कोणे तशें कामां केल्ल्यान तेत म्हजे इश्ट जातात पयशे नात प्रॉडक्ट ना फेसिलिटी ना फॅक्टरी ना ब्रँड ना जण नात म्हज्या बँकांत आसले अमावंट 257 रुपये ओके एका लायफान सक्सेस जाल्ल्या उपरांत पुरो आसतात लागीं एका लायफान एका लेवलाक येता सर तुका उंतलय कोणी आसना तुजो हात तुज्या माथ्यार आमचे इंडियन्स आर क्रॅब मेंटॅलिटी टू बी व्हेरी ऑनेस्ट आमच्या संघ संस्थेत आमकां म्हाका मेळिल्लो पाठिंबो 0 तो इम्प्रूव करप हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे कार्मेल कॅफे अ सिप फ्रॉम द कप ऑफ लाईफ कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज कोणेय म्हजे लागीं येवन सक्सेस म्हणून कालेंगे म्हणून विचारलें जाल्यार सबार पयशे आसचे व्हडले बंगलो आसचे व्हडली कार आसचे बरें लायफस्टायल आसचे म्हूण सांगून हांव सांगची ना बगार पोर हांवें एक वाचलो एक कोट तुमचे मुखार दवरूंक आशें येता एक संतोशान समाधानान भरलेलें घर संतोशान समाधानान भरलेलीं भुरगीं भलायकी आसलेले आनीक कितें जाय केन्ना जाय तें देव एक दळ तुमकां दिता जाल्यार हाच्या वर तें सक्सेस दुसरें ना म्हूण सांगून त्या कोटांत हांवें वाचलें आनी हांव खंडीत जावन ओप्पोंक शकता आज हांव सक्सेसा विशयान कित्याक उलयतां गे म्हूण सांगल्यार आपल्या जिणेंत सबार कश्ट पळोवन कश्टांनी सोलोवन येवन आज एक सक्सेसफूल कंपनी बांदून आमच्याच समुदायांतलो एकलो वर्तो मनीस आमच्या सांगात स्टुडियोंत आसात तुमकां गोत्तचे प्रमाणे तांचें नांव आसा मानेस्त रोनाल्ड सिल्वा डी सोजा लेक्सा लायटिंग कंपनी म्हणल्या विशयान तुमी सगळ्यांनी आयकलां जावंक पुरो लेक्सा लायटिंग प्रायवेट लिमिटेड म्हणली एक कंपनी बांदून कोणायचो एक सपोर्ट नासतना आपल्या स्वंत परिश्रमान आज जर ह्या बिझनेस एंटरप्रायजाच्या वर्ल्डांत एक नेकेत्र जावन ते परजोडून आसात तर तांकां आज ह्या कार्मेल कॅफेक आपोवन हाडन तांची जिणी तुमचे मुखार दवरूंक हांव भोवसड अभिमान पावता तर आयचो हो कार्मेल कॅफेचो एपिसोड आमकां प्रायोजक जावन आसात MCC बँक प्रायवेट लिमिटेड MCC बँक आमचें बँक तशेंच टेक इंडस्ट्रीज बायकंपाडी आनीक सेंट अँटनी केटरर्स मोडांकाप हांच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना मानेस्त रोनाल्डाक हांव आमच्या सर्वांच्या नांवान ह्या कार्यक्रमाक स्वागत म्हणटा तर रोनाल्ड सर आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन सर आमच्या वीक्षका तर्फेन ह्या कार्यक्रमाक हांव तुमकां स्वागत म्हणटा थँक्यू सो मच देव बरें करूं येस तर तुमी एक तुमचे फर्स्ट टायम तुमकां मेळचेंत म्हाका एक चड भोव अभिमानाची गजाल कित्याक तुमच्या विशयान हांवें मस्त वाचला तुमच्या ह्या एका सक्सेसाक तुमकां हांव कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना सो लायटिंग म्हणून हांवें सुमार कडेन लायटाच्या विशयान आयकलां हांव चिंतली काले म्हणून जाल्यार हो लायटिंग खाली एक लायट मात्र रे म्हणून चिंतली ही एक जर्नी कशी सुरू जाता म्हळ्यार मानेस्त रोनाल्ड सिल्वा डी सोजा कोकैन तावन येता हाचें ल्हानपण कशें आसलें हाचे विशयान आमच्या वेक्षकांक कितें सांगतात गे फर्स्ट ऑफ ऑल देव बरें करूं तुजे फर्स्ट सवाल आसले ते म्हजे विशयांत आयकला वाचला म्हणून सांगून ते बरें वाचले की वय डेफिनेटली बरें वाचले आनी तुमी हांगासर आसा तेका थोडो पाठ वाचलेले तुमकां आपयती ना कोण वय देवाचे दयेन आयच्या दिसा तुमच्या सांगात बसून एक संदर्शन करचो अवकाश म्हाका फावो जाला आनी फाटली जर्नी पळयता आसतना मस्त संतोश भोगता कशें जालें कितें जालें म्हणून सांगून पळयल्यार उलोवंक मस्त आसा त्या विशयांत पूण वय आयच्या दिसा एका पावलां जाल्यार देवाची मजत आवय बापायची आनी कुटुंबाची आशिर्वादां ती जरा बस्त म्हजेर आसली आनी ताच्या सांगाता कळमीत नातलो वावर एक डायरेक्शन एक फोकस काण म्हणून कळमीत नातलो वावर हांवें केला जाल्ल्यान ताची तृप्ती म्हाका आसा वय
म्हजें बाळपण विशयान सांगचें जाल्यार पयल्यान पयलें हांवें सांगिल्लें आयकल्लें म्हजो बाब आनी म्हजी माय मायक उप्पिनंगडी काजर करून दिल्लें आनी थंय म्हज्या बाबाक 7 एकरो जागो आनी गायो म्हश्यो तें बरें आसलें म्हण सांगून आयकलें केदाळा तें डिक्लरेशनाचें रूल आयलें पळय इंदिरा गांधीचें डिक्लरेशनाचें रूल आयलें म्हजो बापूय बारीक सत्यवंत मनीस सत्यवंत मनीस कितलो गे म्हणून सांगल्यार डिक्लरेशना टायमार तें आमचें न्ही तें कोणाचें आसा तांचेंच आमी तें गेणीक आशिल्ले हांव तर आमी आमच्या नांवार खण काणून समान म्हणून सांगून ताणें तें सगळें जागो आनी पुरा पाटी दिवन सोडून खाली आपणी आसली मडक्यो आयदनां काणून घेवन तें तें नासलें कुंडली आसली पण तें काणून घेवन तो मडंतरच्या गांवाक येता आनी थंय येवन कांय ना खाली थंय येवन आमच्या मांयच्या म्हळ्यार म्हज्या मांयच्या व्हडली मांयच्या घरा थंय वचून एका ल्हानशा गुडसुलांत रावता आनी एक्चुअली त्या गुडसुलांत हांव जल्मता ओके 1977 आनी तें गुडसुलांत हांव म्हाका समजल्या प्रमाणे हांव एक 2-3 वर्सां आनी तें गुडसुलांत तें एक सायडीचो एक वांटो ल्हानसो एक वांटो गुडसूल म्हण सांगा ना एक ल्हानशें एक लांबाच्या चौकेक एक एटॅच जाल्लें एक ल्हानशें रूम पाक्याचें कोलवाचें थट्टी बांदलें रूम आनी त्या रुमांत त्या घरांत त्या ल्हानशांत म्हजो बाब सदां म्हज्या लेकार 3-4 वर्सां आसतात थंय आनी म्हज्या दोळ्या मुखार थोडी पुरां पिंतूर आतांय येतात की बाब थोड्यान तसून शेळे उदकान न्हांवचें जावं पुरो म्हळ्यार एक करेक्ट एक नण्णी आसनातली तशें पुरा आनी जेवणाक करेक्ट कांय मेळनातलें कश्टांचे दीस आनी म्हज्या बाबाक मांयक ते धाडलो बैतो तांदूळ गी पणस गी तशें खावंक मेळटालें आनी तशें दीस काडले आसात मागीर आमच्या मांयच्या परिश्रमा वरवीं आमकां गव्हर्मेंटांतावन 5 सेंट्स जागो मेळटा ग्रांट जाता आनी थंय जाल्यार ते धाडलो हांव एक 4-5 वर्सांचो भुरगो आनी तांच्या फाटल्यान मांयच्या आनी बाबाच्या फाटल्यान आमी त्या जाग्या लागीं येतालो आनी तांणीच खुद्द मातयेचे मुदे करून वणद बांदून हांव खेळटत आसलो आनी तांणी मातयेचे मुदे बांदून घर बांदून ल्हानशें हळटाचें एक 2 रुमांचें एक घर तयार जाता म्हळ्यार हातूंत तुज्या शेणाच्या करयेन पुसून पळय तशें घर रेडी जाता तांतूय थंय बागलां तें बरें कांय नासलें आनी तशें म्हजी आवय बापूय कुलीचें काम करन कश्टांचें कुलीचें काम करून आपल्या भुरग्यांक वागयतात आनी जिवन मुखार येता थंय अशेंच म्हजें शिकप मडंतरान सुरू जाता कुलीचें काम करतना म्हाका आतांय उड आसा म्हज्या बाबाक त्या टायमार 30 रुपये 35 रुपये सांबाळ मांयक 1 शेर 2 शेर तांदूळ मात्र मागीर सांजेर घरा येता आसतना आमकां पांघरूंक आनी परत वोल ना त्या मांयचें गुशीचें कापड तेंच आंगार घालून दिल्लें आसा सो म्हाका सांजेर इस्कालांत येयल्या वेळार तुका आयचे बरी कांय खावंक मेळना ते धाडला न्हीस ताका इल्लें मीठ आनी मिरसांग घाल तेंत पियोवचें आनी आमचें ल्हानपण तशें गमत बिंदास तांतूय मस्त कशी समाधान तशें जिवन मुखार येता म्हजी 5वी 6वी 7वी 8वेंत येतना म्हजी व्हडली माय आमची सांगता आसली ती बेड रिडन जाता आनी तिची हांव बरी चाकरी करता ताचे पयलें कुटुंबा विशयां सांगचें जाल्यार आमी 7 जाणां भुरगीं मालगड्या बाय सिस्टर आतां तें हसनांत सिस्टर्स ऑफ चॅरिटी थंय सगळे एज्युकेशन इन्स्टिट्यूशन चलोवन आसा आनी पयलें फादर मुल्लर सांग आसलें आनी आयच्या दिसा माय बाप जिवंत नात तरी ते आमकां एक मेल फंक्शन जावन आवय बापायचो जागो काडून सगळ्या कुटुंबाक मार्गदर्शन दितात आसा आनी ताका आमी मस्त मांडटा आनी ताका आमी बरी मर्यादा दिता आनी आमी सगळें आयकता तांणी सांगलें तशें मागीर ताच्या उपरांत धाकटू बाय तशें आमी 4 जाण आमी तेगा जाण 1 जाण चेडे आनी 4 जाणां चेडवां भुरगीं हांव 5वो वय तशें 8वेंत येता आसतना व्हडली माय बेड रिडन जाता त्या टायमारच व्हडली मायची चाकरी हांव बरी करून करता व्हडली मायची चाकरी तिका वकूल व्हरून न्हाणोवचें तें पुरा 8वेंत येता हांवें केलां आनी तशें ती 8वी अखेर जाता आसतना ती अंतरता आनी ताचे उपरांत म्हजें थंय एक खंयली बदलावण जाता म्हणून कोत्ता तेदो म्हणसर हांव बारी एक एवरेज पोखरी हट्टी भुरगो तेदो म्हणसर हय पूण ती व्हडली माय सरले उपरांत म्हजी थंय एक तराची बदलावण जाता ती म्हाका कळना पूण दुसऱ्यान ऑब्जर्व करना दुसऱ्यान सांगलेलें आसा आतां जाल्यार म्हज्या कुटुंबांत म्हजी भाव भयणी सांगतात मस्तरान सांगला तुका व्हडली मायचे बेसांव रे पुता म्हणून सांगून ती सरल्या उपरांत हांव इस्कालांत शिक्षांत इल्लो हुशार जाता तितलो हुशार न्ही पूण सदां ओके हुशार जाता मागीर
PUC जाता आसतना इल्ली जाणवा येता आसतना शिकपांत मस्त मुखार येता आनी डिग्री जाता आसतना ऑलमोस्ट क्लासीन फर्स्ट सेकंड वाव. तशें म्हणजे तें परिवर्तन जाता. पूण त्या टायमार कालंगे म्हणून सांगल्यार ल्हानपणार जाल्यार हट्ट म्हणल्यार कितलें म्हणून सांगल्यार घरा दाटूचें खाजर जावचें आसलें. त्या दाळा घरा मुखार व्हडली एक कडप म्हळ्यार मुऱ्याचो फातर आसलो आनी तो काडीजो आसलो. त्या दाळा हांवेंच खुद्द एकल्यानच म्हणल्यार ब्रिस्कालांतान येवन कितलो खणून काडला की ते पिकास फुल्ल बेंड जाला. ताच्या उपरांत हांवें तो मुरो खणून काडला. तशें लायक माय बाबांनी सांजेर घरा येवन कामातान येवन आमकां एकच एक माड आसलो नण्णेचें उदक असो उदक पडसो माड तो बरो वाडटा तो बरो जाल्लो. आनी राती म्हणजे माय बाब सांगतात की माडार एक ताची कचरो येयलो सड जाला तो क्लीन करचे म्हूण सांगून तीन तुला आसतात कोणा म्हणजे आपूण आनी करयचे म्हूण सांगून हांव ओगे कोणशार बसून आसा न्ही आयकता न्ही. तीन दुसरे सकाळी उठून कामाक येतात सांजेर येता आसतना माड क्लीन जाला. सो हांव त्या माडाक सोडून पुरा क्लीन करून सांजेर कुशेर म्हज्या बाबाक हांवें एक्सप्लेन केलें बाबा पुरो माड क्लीन केला. ताच्या फाटल्यान 2 मार पडटात म्हाका आनी काल्याक सोडून लय रे म्हणून. तशें मागीर इवन बांय कोणटाना जाल्यार बांय कोणूंक सगळो दीस कामाचें आसतलें. हांव सांजेर इस्कालातान 5:30 घरा येयल्या उपरांत 5:30 तावन राती 8 वरां म्हणसर बांयत देंवन माती कोंडून दवरची आनी सकाळीं येताना तांकां लागीं 5 जाण कामागारांक 10-11 वरां म्हणसर माती काडचीच आसताली. माती काडूंकूच तितली आसता तितली रास करून दवरतालो. कित्याक म्हळ्यार मजेत हांवें एक ल्हानशी कुमोग जाल्यार बरी घेवन मागीर एक हट्ट कित्याक जायना आमी करता कितें करता म्हूण सांगून तशें पुरो तशें फॉर एग्जाम्पल्स आसात. आनी मागीर PUC आसतनाच हांव म्हळ्यार एज्युकेशन शिकोवंक गतदार नासलें तशें पयशे नासले. तशें PUC आसतनाच हांव कॉन्क्रिटीच्या कामाक मागीर घरच्या सरवण्याच्या कामाक पत्रांच्या कामाक बांयच्या कामाक येतालो. गांवांत काम करचिल्ले मर्यादे केल्ले उणें तशें जाल्ल्यान हांगा कासरगोडू शितांगोळी मागीर नखरे बैलूरू त्या पुरा पंथान कामाक वचून रजेच्या टायमार थंय वचून काम करून म्हयन्याक एक 2,000 की 3,000 की 3,500 की मेळ्ळ्यार ते तांतूं हांवें पयशे फीस बांदिल्ले आसात. आनी तशें डिग्री म्हणसर मस्त टफ आसलें. आनी डिग्री जाल्ल्या उपरांत रिजल्टाक राखोवना पूण डिग्रींत म्हाका म्हजी जबाबदारी कितें म्हूण कळिल्ल्या उपरांत त्या दाळास म्हाका एक सलवणी म्हाका आयिल्ली एक सलवणी व्हडली सलवणी आयिल्ली. त्या सलवणेंत हांव भायर येचें जाल्यार आनी जिवनांत काल मी साधन करीचें जाल्यार हांवें म्हज्याच पांयार उबें रावचें आसलें. त्या देखून ताचे उपरांत हांवें आनीक हट्ट धरलें ऑलरावंडर जाता येयलो. खाली शिकपान मात्र न्ही NCCंत सिनियर अंडर ऑफिसर जालो. स्पोर्ट्सांत इम्प्रूवमेंट दाखयलें. वॉलीबॉलांत युनिवर्सिटी लेवलार ऑलमोस्ट सिलेक्शन जालें. तशें एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज ते पुरा एडॉप्ट केलें आनी आय वॉज रेडी टू कम आउट इंटू द ओपन वर्ल्ड. तशें रिजल्टाक लागनासतना बेंगळुरू पावलो. थंय एक रोटरी इंटरनॅशनल म्हणल्यार संस्थांत म्हाका 750 रुपये फस्ट सांबाळ म्हयन्याक 1998 थंय थोडेच म्हयने काम केलें. ताचे उपरांत HBL नाही पॉवर सिस्टम म्हणल्यार कंपनींत म्हाका 2,750 रुपयांचें काम मेळ्ळें आनी थंय 1 वर्स काम केलें. थंय सो एकलो JS अनंत म्हणून सांगून बॉस आसलो. बिकॉज आय वॉज व्हेरी सिन्सियर इन माय वर्क. सो ताणें म्हाका मस्त गायड केलें. म्हणजे इंग्लीश आनी पुरो इम्प्रूव केलें ताणें आनी ही हेल्प मी अ लॉट. खाली 1-1.5 वर्स थंय हांव कितलो सत्यवंत गे म्हणून सांगल्यार टॉयटांत इंटरव्यू कॉल जाता. हांव ताचे लागीं तसो विचारता अशें इंटरव्यू कॉल आयला सर खालें करचें म्हूण सांगून तुज्या तो बॉस आला बॉस लागीं. आनी ही टोल्ड मी वन थिंग रॉनी इन द डस्टबीन यू आर ए गोल्डन पीस. दिस इज नॉट द प्लेस फॉर यू. दॅट कंपनी इज द प्लेस. आय डोंट नो वेदर यू विल गेट द जॉब ऑर नॉट बट गो अँड अटेंड द इंटरव्यू म्हणालो. ताणें म्हाका आशिर्वाद दिवन ताणें धाडलें म्हाका वस्तू म्हूण सांगून. हांव म्हाका कामाचें तितलें टेन्शन आनी इतलें कुशन धाडला न्ही. इंटरव्यू गेलो येता आसतना लागीं 2 पोजिशनां आसलीं. 55 मेंबर्स कॉम्पिटिटर्स आसले की त्या पोस्टाक. सो हांव कॉन्फिडंटार इंटरव्यू पुरो अटेंड केली. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. 7 राउंड्सां ती मुखार आसलो आनी म्हाका काम मेळ्ळें. 3,500 सांबाळ आसलो धाड. थंय हांव 5,500 रुपीज फस्ट जॉब इन टॉयोटा किर्लोस्कर मोटार. बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. ऑटोमोबायलांत बिगेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड. ते धाड इंडियन ऑपरेशन स्टार्ट जाल्ली मात्र. तशें थंय सरवलो आनी फस्ट 6 म्हयन्यांत म्हजी शाती हांवें थंय दाखयली म्हळ्यार लोकल इम्पोर्ट पार्ट्स हँडल करून. आनी ताचे उपरांत जापनीसांनी म्हजें काम करची रीत आनी म्हजें सादेपण हार्ड वर्क
तें पुरो कित्याक हांव कोणाकी दिखावा केली हांव कांय करना कोणी पळयतात म्हणून सांगून हांव करना हांव म्हजें काम म्हजें कितें करूंक आसा तें करता कित्याक सांगल्यार म्हज्या बाबान म्हाका ल्हान आसतना तशें केलें की तें म्हणून जाल्यार खंयचेंय करूंक आसा तें बरें करून कर म्हणून सांगून राईट तशें हांव खंयचेंय काम करता आसतना 100% दिता आतां जाल्यार तशेंच सो थंय तांणी नोटीस केल्या उपरांत म्हाका फटाफट कंटिन्युअस तांणी ऑपॉर्च्युनिटीज दिवन आयले कित्याक म्हळ्यार हर एका 2 वर्सां म्हाका म्हजें डिपार्टमेंट चेंज करताले एक डिपार्टमेंट घेचें तें डिपार्टमेंट प्रॉब्लम पुरो सॉल्व करचें इम्प्रूव करचें जाल्यार आनी एका डिपार्टमेंटाक तशें म्हाका लागीं 10 वर्सांनी हांव 5,500 1,20,000 सॅलरी मुसोर ग्रो जालो तितलें मात्र न्हय इंडियन जावच्या ऑटोमोबायल कितल्यो पुरा गाडयो जातात पळय टोयोटाच्यो ताचे पुरा प्लॅनिंग कितल्यो गाडयो म्हयन्याक करचे कितल्यो गाडयो वर्साक करचे डिमांड एंड सप्लाय ट्रेनर जालो तांणी मागीर म्हाका जापनीसांनी काल केलें म्हणून सांगल्यार दे सेंट मी टू एशिया ओशनिया हेड ऑफिसाक थायलंडाक धाडलें थंय हांव 1.5 वर्स थंय म्हजी हांवें सेवा दिली लागीं 12 नॅशनॅलिटीज उठ्ठोक सांगात सर्वन एशियाक कितल्यो गाडयो मॅन्युफॅक्चर करच्यो ताचे विशयान प्लॅनिंग तें पुरा डिमांड एंड सप्लाय थंय मस्त म्हाका तरबेती तांचे मस्त शिकोवंक मेळ्ळें मात न्हय म्हजी जाणवाई हांवें एनालिसिसांत प्लॅनिंगांत एग्जिक्युशनांत म्हजी लिडरशीप म्हजें हांवें दाखयलें आनी फाटीं इंडियाक येवन ऑलमोस्ट 6 म्हयने 8 म्हयने ताचे उपरांत हांवें टोयोटान काम केलें सो टोयोटा जर्नी म्हणून सांग लागीं 4,600 एम्प्लॉईसांत आय वॉज वन ऑफ द फास्टेस्ट प्रमोटेड एम्प्लॉय तशें लायफ बरें आरामेर जातालें सेट जालें बरें आरामेर सेट जालें त्या दाळा म्हाका एक कोड्याळचो एक अवकाश मेळटा की आमची एक कंपनी आसा कंपनींत म्हळ्यार ल्हानशी कंपनी बुडच्या परिस्थितीर आसा तुवें येवन ती कंपनी वयर उखलचें म्हणून सांगून म्हाका एक एका इश्टा थ्रू ते एक अवकाश मेळटा अवकाश म्हूण सांगना तांकां जाय जाल्लो अवकाश तो अवकाश आनी म्हजे तोलो मनीस जाय आशिल्लो तशी येवन हांगा हांव कोडयाळच्या किन्नीगोळेच्या कॅनरा लायटींग म्हणल्यार कंपनींत हांव येवन सरवता चॅलेंज काण घेता म्हळ्यार थंय 1 लाखा वयर सांबाळ आशिल्लो म्हाका हांव हांगा खाली 50,000 रुपया गर्द्या सांबाळाक हांगा येता आनी त्या दाळा तें डिसिशन काण घेता आसतना म्हाका सुमार जाणांनी हांसिल्लें आसा आनी सुमार जाणांनी म्हजे मोखरे केल्ली आसा म्हळ्यार हाका तकली सोमाना येदी व्हडली कंपनी सोड न्हू येदल आनीच्या सेल जावंकेच्या कंपनी म्हळ्यार हांव सरवच्या पयलीं ती कंपनी लँड माफियाक सेल जावंची आशिल्ली and it was doing losses. It was 4 crore turnover company losses आशिल्ली सो ती कंपनींत हांव जनरल मॅनेजर जावन जॉयन जाता आनी पयलें 1 वर्स 1.5 वर्स म्हाका मस्त कश्ट जाता कित्याक म्हणून सांगल्यार त्या प्रोफेशनल एनवायरमेंटांत जापनीज सांगता घडल्या म्हाका हांगा येवन आय वॉज फीश आउट ऑफ वॉटर लिटरली म्हाका मस्त म्हळ्यार कितले दगदणी जाता म्हणून सांगल्यार आय वॉज नॉट एबल टू कोप अप हांवें कळल्या केसेली एक चूक केली म्हणून सांगून करता पूण केदाळे एक नेवर गिव अप एटिट्यूड म्हणजे तें आशिल्लें वरवीं हांव ती कंपनीक परिवर्तन करूंक शकता पयलें युनियनाचे प्रॉब्लेम लेबर प्रॉब्लेम इवन कितलो म्हणून सांगल्यार म्हज्या कुटुंबाक ब्लँक कॉलां येवची म्हज्या मिसेसाक बेश्टावन कॉलां येवची तशें पुरा मेंटल टॉर्चर प्रेशर्स ते पुरा आशिल्ले जाल्यार हांव एफिशियंटली ते हँडल करता मागीर तांकांच कळटा की हांवें हाडली बदलावण ती त्या कंपनीक बरेंपण म्हणून तांकां कळटा कोणें तशें कामां केल्ल्यान तेच म्हजे इश्ट जातात आनी ते म्हाका रेस्पेक्ट दितात आनी ती कंपनी 4 करोड आशिल्ली कंपनी हांव लागीं 35-40 कोटी करोड मुसोर बरी 6 वर्सांनी अंडर वयता सो तशें अंडर वयता आसतना एक दीस अशेंच थोड्या एका दुबावा खातीर हांवें तें काम सोडचें पडटा थंय थोडे फावटी देवाचे निर्मणे कशें आसा म्हणून सांगून आमकां फात्योवंक साध्य आसना सो थोडे फावटी आमी कश्ट येता आसतना आमी दुसता हांव पूण एका दुबळ्या कुटुंबान जल्मोवचें थंय एक व्हडलें बेसांव म्हणून हांव आयच्या दिसा सांगता हे आयिल्ले कश्ट पुरो आसले तेंय व्हडलें बेसांव करेक्ट त्या देखून हांव आज हें पुरा करूंक शकता आसा म्हाका एका दाळा तितलें म्हाका पयलें त्या टायमार म्हाका तसली एक फावंडेशन म्हाका मेळनासलें जाल्यार आयच्या दिसा हांव येदी व्हडली कंपनी बांदूंक बिलकूल म्हज्यान सादी जायनासलें तशें वन फायन डे इन 2017 सप्टेंबर 9 तारखेक सकाळीं ऑफिसाक गेला आनी दनपारां काम सोडून घरा येता तुमच्या ह्या एका सक्सेसाक हांव आमचे कॉफी कप उपारूंक अशें येता चियर्स टू युअर लायफ थँक्यू सो मच थँक्यू सो मच आमची कॉफी रुसली म्हणून पाती येता तुमकां बरी आसा बरी आसा आतां तुमी उलयतना म्हाका सांगलें तुमी हट्टी म्हणल्यार हांवें सांगलें ते हट्ट तुमी अजुनी सोडूना म्हणून हांवें मोदें तुमकां सांगलें कळ्ळें काम आलो सांबाळ पुरो सोडटात
भायर येतात तुमच्या कुटुंबाचे रिॲक्शन कशें आसता मुखार कितें करचें गोत्तू ना कंप्लीट अंधकार कालें करतात त्या दाळा त्या टायमार त्या डिसिशन काणून भायर आयिल्ले त्या दाळा जाल्यार भायलो संवसार भायली कुटुंबाची आसतात प्रत्येक मोकरी आसता पूण सुमार जाणांक मुखार सांगूंक देर बॅटरी ना धैर ना फाटल्यान पुरा ताका जाय लेंगी ताणें 6 वर्सां दीस रात म्हणून गळताना मी ताका सांगलें ताका तितले कश्ट करची गरज आसली की तो दुसऱ्यांक आस्त करून दिता तसा टॉयटन जालो खंय पावतो कोण ना तो तशें अशें म्हणून सांगून मस्त आयकूंक मेळटा पूण म्हजी बायल हांव घरा येता आसतना म्हजी मिसेस घरा येता आसतना ताणें पळयलां हांवें कितले कश्ट काडल्यात म्हणून ताणें पळयलां आनी शी वॉज ऑल्सो नॉट हॅपी हांव घरा येता आसतना 12 वरार काम सोडून आयलो म्हणटना शी वॉज व्हेरी हॅपी हॅपी शी वॉज व्हेरी हॅपी ओके फॉर अ चेंज शी वॉज व्हेरी हॅपी आनी घरा फ्रिजांत बियर आसली ताणें हाडली टेबलार दवरली म्हजो भावी गांवांत आसलो ते दाडा दुबयच्यान आयिल्लो भावी आसलो आनी बाबा सांगता हांव ऑमलेट करता तुमी दोगी बियर घ्या बरें डिसिजन काडून गेलें तुवें गॉड इज देर एवरीथींग विल बी ऑल रायट म्हणाली म्हजी मिसेस आनी दॅट वॉज द फर्स्ट रिॲक्शन फ्रॉम हर आनी ताचे उपरांत काल जालें म्हणून सांगल्यार इट वॉज अ ट्रॉमा टू मी कोणी खालें सांगून दिता इंतान बायल आसा इंतान भुरगीं आसात भुरग्यांक शिकोवंक आसा काम करून केल्ली आस्त काय ना टॉयटांत आसतना बारीक कश्टान बेंगलोरांत हांवें एक घर केल्लें आनी कन्फ्युजन एका तराच्या गांवांत कम्फर्ट झोनांत आसलो काम कितलें हार्ड वर्क करूंक तयार आसा पूण जाल्यार गांव सोडून परते येता बेंगलोर आसलो पाटी येवन हांगा सेट जावन परते पाटी येचें म्हणटना आनी एक हेडेक सो लॉट ऑफ कन्फ्युजन इन मायंड पूण एक गी टॉयटान जाल्यार मस्त आसल्या संदर्भ हांवें मुखार म्हळ्यार फेस केल्यात बिकॉज आय बिलीव इन माय कॅपेबिलिटी कोणानी म्हाका भीक दिवचें म्हणून ना रायट म्हज्या बायलेनी म्हाका तेंच म्हणलें काम सोडलें रॉनी तुवें कॉन्क्रिटीचें काम केलें सरावणेचें काम केलें तुका कोंडूंक गोत्ता तुका पत्र बांदूंक गोत्तात सो म्हाका म्हयन्याक 30,000 तुका 30,000 सांबाळ जोडूंक व्हडली विशय इतक न्ही तुका तुज्या तयल्या मनशाक म्हणून सांग हांव जाळ उलयतालो गी दुबय येचें गी भायर येचें गी खालें करचें गी तशें अशें म्हणून सांगून पूण टू माय सरप्रायज विदीन 24 hours म्हाका बरे 3 ऑफर येतात तातूंतलो एक दुबयचो ऑलमोस्ट 7-8 लाख सॅलरी सो पर मंथ ओके मागीर एकलो म्हजो कलकत्ताचो फ्रेंड ताणें म्हळ्यार ते दाळस म्हळ्यार तूं कॅनरल लायटिंगांत आसतना मुस्ताना म्हजी वळख आसली खरें एकल्यान चिंतलें की हांव तूं कंपनीचो ओनर म्हणून सांगून कोण आयकूत नातलो हांव त्या कंपनीन एम्प्लॉय म्हणून सांगून तितलें ओनरशीप डेडिकेशन कमिटमेंट म्हजें आसलें आनी हांव केदाळा अशें बरो उलयता आसतना म्हणटालो कोण कालें चिंतून दी पूण हांव दिसान दीस स्ट्रॉंग जाता आसा हांव नवे नवे विशय शिकतेत आसा आनी ते पहिल्यान सगळें गरज पडटलें म्हणून हरियपट सांगता आसलो ते कोणाक डायजेस्ट करचें तितली सकत नातली दाळ रायट सो हे बरें जालां की हांवें म्हाका अशीं कॉलां येवंक सुरू जालीं थंय कलकत्ताचें ऑफर मेळ्ळें पुणेचें ऑफर मेळ्ळें फॅक्टरी चलोवचें बरी ऑफर आयली बऱ्या सॅलरीची ऑफर आयली हांवें ती खंयची ऑफरां काण घेवनात हांवें सगळ्यांक सांगलें म्हाका आतां रेस्ट जाय बिकॉज सुमार काम केलें आनी एक 3 म्हयने म्हाका रेस्ट जाय म्हणून सांगून हांव कांय डिसिजन काण घेनाता म्हणून सांगून आय जस्ट मागीर अखेरेचेर कन्वर्सेशन जाता आसतना सुमार जाणां एक सवाल विचारलें तूं म्हज्या जाग्यार आसलो जाल्यार कालें करतोय हांवें ते एक फीडबॅक मेकॅनिझम सुमार जाणां लागी एक 100-150 जाणां लागीं सारतना तांतूं एक 99% जाणांनी म्हणलें की यू हॅव ए कॅपेबिलिटी वाय कांट यू स्टार्ट युअर ओन कंपनी वाव यू हॅव ए कॅपेबिलिटी तुजी तुका कंपनी सुरू करूं नजो थंय फूल स्टॉप पळया म्हणून सांगून 3 म्हयने रेस्ट म्हणून सांगून उगेच रावलो हांव मागीर हाचेर नियाळ करन कंपनी करची जाल्यार करीत पूण सपोर्ट करूंक कोण आसा पूण एक तुमकां मोदें एक ब्रेक करूंक अशें येता फ्लो वचून आसा तुमी म्हळ्यार ते 3 म्हयने तुमी रेस्ट काण घेता म्हणून सांगले त्या रेस्टा वेळार तुमी केल्लें खाल्लें म्हणून तुमी एक सांगलें सुमार कडेन सवालां विचारल्या म्हणून तो नियाळ कितलो जाला भितरल्यान कितलें शिजला देल्लें म्हजे कडेन शेअर केलें बरें आहलें जापनीसांत कशें एक शिकोवंक मेळटा म्हणून सांगल्यार आमी केदाळाय मेंटल प्रेशरार येताना टेन्शनार येताना आमकां भोगता की म्हळ्यार दुसऱ्यांक वायट करया दुसऱ्या नाका जाल्यार उलया दुसऱ्यांक फातर मारया म्हाका एक भोगलां तशें म्हळ्यार इतलें उपरांत केल्ल्या उपरांत एका मनशाक जीव दिल्ल्या उपरांत इतलो सॅक्रिफायस करन 5 पयशे तिशी निशीन करनासतना इतलें सादेपणान काम केल्ल्या उपरांत तुका अशें एक मेळटा जाल्यार तांकां म्हळ्यार
ऐकना शिस्ता रग शिस्ता पूण हांव जापनीज सुद्दां शिकले एकच विशय की तें त्या टायमार आसता ती एनर्जी तुका कोणाय कालें करचें ती एनर्जी ती वायट एनर्जी ती रायट डायरेक्शनार गेली म्हणून सांगा करेक्ट त्या झाडाला रायट डायरेक्शन गेला हांवें कालें म्हणून सांगल्यार घरा गेल्या दुसऱ्याच दिसा पयल्या दिसा रेस्ट काडलें दुसऱ्याच दिसा कोरें पिकास काडून घेवन तोटाक घेत देवलो आनी लगे 5 वळ्यो खणल्यो हांवें आनी 5 वळ्यो खणून गोबर घालो आनी सारें घालें त्या झाडां म्हज्या बायलेन फोटो काडली कोणची फोटो काडली आनी ताचे उपरांत भेंडाच्यो बियो घाल्यो ती फोटो तुम्ही काल धाडली म्हाका म्हजो राग आसलो म्हजें भितर शिस्तें आशिल्लें पळय तें हर एक दनीक मारता आसतना तातूंत हांव झाडां दुकान गळयल्यांत मागीर म्हजें काल तें जिवन फ्रस्ट्रेशन तें धरणीचेर हांवें काडलें आनी देवा लागीं मागलें आनी भेंडाच्यो बियो घाल्यो आनी टू माय सरप्रायज विदीन 2-3 मंथ्स गोणी भर भेंडां जाली सो एका फ्रस्ट्रेशना टायमार हाव यू हाव टू चेंज युअर नेगेटीव एनर्जी इंटू पॉझिटीव करेक्ट तुका नेगेटीव एनर्जी ती मुसण आसात बट आमकां ती कशी आमी ती पॉझिटिवा कन्वर्ट करचे ती आमच्या हातांत आसची रायट दॅट इज लेफ्ट टू यू रायट तुका दुसरे तुज्या भशेन मस्त नाका जाल्यार चिंतीत नाका जाल्यार उलयतीत काळय करतीत पूण तें खाण घेवचें सोडचें आनी ती नेगेटीव एनर्जी पॉझिटिवान तुवें कन्वर्ट करचें पुरा इट्स ऑल लायक हाव यू थिंक करेक्ट अँड हाव यू बिहेव हाव यू रियॅक्ट पुरा रियॅक्ट केले वरवीं सुरू जावचें न्ही इफ यू डोंट रियॅक्ट रायट ताच्या बदलाक तुजी स्ट्रॅटजी तूं करून काण घे स्वतान मुखार वच हर एक फावटी म्हज्या जिवनांत चिंतलें कालें म्हूण सांगल्यार तूं काम अशें कर देवाक तुजेर बिरमत दिसचें देवाक बिरमत दिसचें ही हाका दिल्ले कश्ट पुरो आनी काडिल्ले कश्ट पुरो करेक्ट आनी 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 जियेचें म्हूण सांगून पूण त्या टायमार तूं सारक्या वाटेर आसून हर एक जिवनांत मेळिल्ले बरे अवकाश तुवें गळसून ताचे हांव लिसांव शिकून तूं मुखार येशी जाल्यार नोबडी कॅन स्टॉप यू बडी कॅन स्टॉप यू ओके तर 3 महिन्यांची जर्नी तुम्ही सांगली ताच्या उपरांत कितें जाता ह्या 3 म्हयन्यांत कालें गेलें म्हणून सांगल्यार इतलें बरें आयकल्ले उपरांत कंपनी स्टार्ट करची जाल्यार सांगतात सकडी पूण करची कशी पयशे नात प्रॉडक्ट ना फॅसिलिटी ना फॅक्टरी ना ब्रँड ना जण नात गॉडफादर ना गायड करूंक मनीस ना कालें करचें कशें करचें बट देवाचें दयेन हांव प्लॅनिंगांत टॉयटान प्लॅनिंगांत आसले वरवीं प्लॅनिंगांत आयचे दिसा जाल्यार मस्त स्ट्रॉंग आसा दीस रात म्हणल्यार बरी लागीं 1 म्हयनो म्हजे पेपर पेन काडून लॅपटॉप आसलें काडून घेवन बसलो आनी 1 म्हयन्याचें प्लॅन हांवें तयार केलें 60 पेजीचो बूक म्हळ्यार 60 पेज हांवें प्रोजेक्ट प्लॅन करूंक सुरू केलें आनी प्रोज एंड कॉन्स पुरा घालें तातूंत स्ट्रेंथ विकनेस सॉर्ट एनालिसीस तें आसलें कितें बरें गोत्त आसा पुरा घालें पयशे खंय तावन येतात कशें खालें कितें 5 वर्साची टार्गेट केली म्हजी धण खंय तावन येतात पुरा हर एक तातूंत लिस्ट डावन केलें म्हाका एक नक्षे मेळ्ळे खालें करयेत म्हणून सांगून देन फस्ट चॅलेंज वॉज म्हज्या फ्रेंड्सा सांगात हांवें सांगता आसतना म्हजे आदले सांगाती म्हणजे लायक हांय ना हे कंपनी सुरू करता म्हणून सांगून सांगता आसतना लागे 17 जण म्हणजे आदल्या कंपनीचे म्हजे सांगता रोडार येवन रावंक तयार जाले पयलें हें दुसरे विशय कारण पयशे नासले त्या देखून हांवें तेका जाणां पार्टनरांक सिलेक्ट केलें लागी 10 जण इन्वेस्ट करूंक म्हजे लागीं मुखार आयले कित्याक म्हळ्यार म्हजे विशयान तांकां गोत्त आशिल्ले 10 जण मुखार आयले तांच्यान हांवें म्हज्या चिंतपाक मॅच जातल्या त्या 10 जाणांक हांवें सिलेक्ट केलें आनी तांकां एक अवकाश दिलो आनी हांवें अशें करतात आसा म्हाका इन्वेस्टमेंट जाय म्हूण सांगून तांणी म्हजेर ब्लायंड फेथ दवरून तांणी इन्वेस्टमेंट केलें ते हांव जाल्यार म्हजे लागीं म्हाका खाली एक दुसऱ्यांचे इन्वेस्टमेंट काडून बिजनेस करचें म्हाका मन नासलें त्या दुकान हांवें कालें गेलें बारीक कश्टान हांवें बांदलें घर आशिल्लें बेंगलोरांत तें त्या टायमार हांवें सेल केलें म्हज्या मिसेसा लागीं सांगलें हाडा तें खुशयेन तें ओपलें कित्याक म्हणून सांगल्यार ताणें म्हाका एकच सांगलें की तुज्या कॅपेबिलिटीचेर म्हाका धैर्य आसा तूं वयर पडटा म्हणून गॅरंटी आसा मुखार वच म्हणून सांगून सो शी हॅड तशें म्हज्या लागीं PF ग्रॅच्युइटी अशें खालें पुरो आशिल्लें खंयचें पुरो सेव करनाशिल्लें पुरा इकून कंपनी घालें आनी कंपनी रजिस्ट्रेशन करचे दिसा म्हज्या बँकांत आसलें अमावंट 257 रुपये सो फॅमिली आसा दीस मुखार कशे येतात गोत्त ना पूण ते एक चॅलेंज हांवें काडलें दुसरे विशय कालें म्हणून सांगल्यार हें पुरा कांय नासलें वेळा म्हजे सांगता चेडे येवन मार्गार रावलो म्हजेर पाती येणेन म्हज्या एका लिडरशीप क्वॉलिटीची पळोवन जावन दी म्हजे सेल्फलेस वे ऑफ वर्कींग पळोवन जावन दी
और टीम वर्क पळोवन जावन दी हांव दुसऱ्यां खातीर कितलो सॅक्रिफायस करता तें पळोवन जावन दी त्या इल्ले चेडे आयच्या दिसा त्या 17 जाणांत एक 2 घातकांनी काम सोडलां म्हणजे लेकार इल्ले मदें तांचें मायंड डायवर्ट जालें आनी उरले एक 15 जाण अजुनूय म्हजे सांगात आसात फाटल्या 8 वर्सां तावन तांतले 11 जाण म्हज्या कंपनीच्या मॅनेजमेंट बोर्डार आसात तांकां पुरा उंचलो पोजिशन दिवन कित्याक म्हणून सांगल्यार त्या टायमार तांणी म्हजेर फातींनी दवरल्या खातीर आज ते कुशीर आसात तो आमचे ग्रोईंग टुगेदर वे टिमांत बरें आसा वर्सान वर्स कंपनी ग्रो जाता आसतना हांव तांकां कारांय दितात आसा सुमार जाणांनी घरांय बांदली सुमार जाणांची खाजरां जालीं 2-3 गाडयो आशिल्ल्या लागीं आतां 300-200-300 व्हेकलां बगला कंपनीच्या बगला रावतात तें बरें पळयतना दादोसकाय भोगता 300-400 लोकांक तुम्ही तुमच्या कंपनीत कामाक दवरनो 310 जाण आसात 310 जाणां आसात प्लस तांचे फॅमिलीज म्हणटा आसतना 310 जाणां कामां दिवचे म्हूण सांगल्यार तांचे जिवीत तांकां दिल्ल्या बरी सो तोली कॅपॅसिटी देवान तुमकां दिल्या कशें भोगता वसलो दीस एक मेळटलो जिवनांत म्हूण सांगून सपनान दी चिंतूना पूण एक कांतो न्यूज कितें म्हणून केल्यार हांव म्हजें काम त्या टायमार करेक्ट करता म्हणून सांगून हांव आयच्या दिसा जाल्यार म्हज्या मॅनेजमेंट टिमाक म्हजें ट्रेनींग तेंच आतां हांव तुमच्या सांगात बसलां हांगा आय एम गिवींग माय 100% म्हज्या मतीन दुसरें कांय ना वॉट आय हॅव टू डू विदाउट एनी थिंकींग अदरवायज म्हजे 100% हांवें दिवचें ताचे उपरांत काल दिसता देवाच्या सोडचें आमी मस्त टेंडरा बरो पार्टिसिपेट करता आमचे चेडे बरो मस्त कश्ट काडटात तांकां केदोळे टेंशन आसता काल जाता कोणा हांव एकच सांगचें की तुमी खंयचेंय काम करता आसतना तान तूं 100% नो कॉम्प्रोमायज रिजल्ट येता सर करचें ना 100% तुमी करा ताचे उपरांत उरलें पुरा तुमी फात्यो देवाचेर सोडून सोडा ताचे उपरांत रिजल्ट आयिल्ल्या उपरांत नो रिग्रेट्स एट ऑल कित्याक म्हळ्यार हांवें करचें आसलें तें त्या टायमार हांवें करेक्ट केलां करेक्ट मागीर आसची ते देवाच्यान म्हाका दिजेगी म्हाका दिल्यार बरेंच दिना जाल्यार बरेंच करेक्ट दिनासल्यार तें खंयच्या एका बऱ्यापणाकच दिवना रायट दिलां जाल्यार खालें बरेंपण जावच्या खातीरच दिलां म्हूण सांगून हांवें मुखार गेल्लो आसा त्या देखून हांवें म्हळें एका दुबळ्या कटमान जल्मवचें तें भाग इतले कश्ट येवचे ते भाग ते आय वॉज अ लकीएस्ट वन आयच्या दिसा सचिन तेंडुलकराचो पूत तो सारका सचिन तेंडुलकर जावंक जायना शाहरुख खानाचो पूत पळयल्यार तांकां तेंचे खाल उणें आसा पुरो आसा सो तांकां आमी केल्ले बरी करूं जाता की जायना दिसना त्या देखून आयच्या दिसा कोण पुरा हे आमचें संभाशण पळयतात तरी तरी कोणाक कश्ट आसा जाल्यार त्या कश्टांत तांणी धांवचें न्ही ते कश्ट येतात जाल्यार ताचे तावन मुखार कांय बरें घडोवचें म्हणल्या खातीर येता सोडल्यार करेक्ट नातल्यार तुवें केल्या लेजिनेसा वरवीं ते कश्ट येतात ते कशें तुका कांय बरें करचें म्हणल्या खातीर कश्ट येतात नातल्यार हांव आमच्या भुरग्यांक जाल्यार तांकां सांगतात आसता की आतां तुमी शिकच्या टायमार तुमी एन्जॉय करूंक पळयता जाल्यार रायट मुखल्या तुमचे 30, 40, 50 वर्सां जाता आसतना तुमी रडटल्यात करेक्ट आतां तुमी कश्ट काडून शिकोवन तुमी खाल करचें रायट टायमार रायट कित्याक म्हणल्यार खाल न्ही पोर म्हज्या धुवेक सांगतलो तुका जिवनांत पुता 10वेची एग्जाम बरयची आनी फावटी बरयची म्हणून सांगता बरोवंक मेळटा तुका लायफ लॉंगाक म्हाका आतां 10वेची एग्जाम बरयची म्हणून मेळटा जायना ओन्ली वन टायम करेक्ट यू हॅव टू गिव 100% तें केल्यार मागीर नो रिग्रेट्स रायट नो रिग्रेट्स तशें आमच्या भुरग्यांनी तें शिकल्यार पळय हे फुडें शिकल्यार तांकां मस्त हेल्प जाता तुमचे आतां कंपनी रजिस्टर जाता लेक्सा लायटिंग प्रायवेट लिमिटेड त्या नांवा फाटल्यान एक काणी आसा म्हणून हांवें आयकलां आनी तूं खंय सरी लेक्साक लागीं आसचें नांवी ना तुमी पुरो आर फॅमिली अशें आसतना वाय द नेम लेक्सा लायटिंग वॉट इज द स्टोरी बिहायंड इट म्हाका खंयचेंय काम करता आसतना हांव एका पर्पजा खातीर करता आनी तें काम हांव ह्या संवसारांत नासल्यार तें मुखार वचचें आनी तें काम म्हज्या नांवांतल्यान मुखार वचचें म्हूण आयच्या दिसा सादारण इंडियांत पुरो गव्हर्मेंट ऑर्गनायझेशनांक जावं पुरो मस्त जाणांक लेक्सा लायटिंग टेक्नॉलॉजीस म्हणलो संस्थो गोत्ता ताच्या फाटल्यान रोनाल्ड सिल्वा डिसोजा त्या कंपनीचो डायरेक्टर म्हणून ऑर फावंडर म्हणून सांगून कोणाक गोत्ता ना ताची गरजी ना हांव तसलो महान आशेवंक नाका म्हाका कित्याक म्हणटा दॅट इज नॉट रिक्वायर्ड रियली नॉट रिक्वायर्ड ह्या संस्थे वरना खाल जाता तें इम्पॉर्टंट रादर दॅन हांवें केल्लें नॉट रियली रिक्वायर्ड अशें आसता हांवें खंयचेंय काम करता आसतना एका पर्पजा वरवीं तें केलां सो लेक्सा जाल्यार आमच्या पार्टनराचें नांव जावं दी ऑर आमच्या भुरग्यांचें नांव जावं दी कोणाचें हांवें दवरना LE स्टँड्स फॉर कित्याक म्हळ्यार लेक्सा हांव लायटिंगाच्या सेगमेंटांत मुखार येता म्हणून सांगून चिंतिल्ले वरवीं लायटिंग एक्सलन्स LE लेक्सांत LEKSA आसा सो LE स्टँड्स फॉर लायटिंग एक्सलन्स हांव आयच्या दिसा पातयेतां की
स्ट्रॉंगली पळयता की आमकां जी आसची लायटिंगांत आसची नॉलेज करेक्ट. ती सुपर्ब आसा. इंडियांत बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपनीक धरल्यार कित्याक म्हळ्यार आमी ती हाय क्लास प्रोडक्ट्स मॅन्युफॅक्चर केल्ले वरवीं आमकां आसची ताचेर आसचे नॉलेज इंडियान बेस्ट आसा. कित्याक म्हणून सांगल्यार लायटिंगांत आसतना लायटिंगाचो विशय आसतना हांव इस्रोच्या सायंटिस्टा वर सांगता हांव उलयलां, डिस्कस केलां लायटिंगा वयर. CPWDच्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट आमच्या पार्लमेंटांत बसच्या CPWDच्या बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्लासीक इंजिनियरां सांगता हांव डिस्कस केलां. आनी व्हडल्या व्हडल्या स्टुडियोनी जावं पुरो, सिनेमोटोग्राफर असोसिएशनी जावं पुरो, व्हडले व्हडले कॅमेरा काडून शूट करचे जाणवयाचे मनीस आसा तांचे सांगता तांकां ट्रेनींग दिला लायटिंगाचेर. तशें आसतना ती नॉलेज म्हाका आनी म्हज्या ऑर्गनायजेशनान भरपूर आसा म्हूण सांगून म्हाका गोत्त आसा. तशें जाल्ले मागीर मात्र न्हय, आयच्या दिसा जाल्यार संवसार मुखार येता आसतना सुमार एक्झिबिशनांनी ते हांगा वचून मुखार येवची नॉलेज हांव आतां गळसीत येत आसा आनी ती आमच्या लायटिंग इंडस्ट्रीन घालूंक हांव प्रयत्न करता. तशें लायटिंग एक्सलन्स इज फॉर बिझनस पर्पज. KSCS स्टँड्स फॉर नॉलेज शेअर्ड अडक्वेटली म्हणून सांगता ताचो अर्थ. म्हणून सांगल्यार आमी कंपनी करता आसतना ताचेर हांव सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आसता आमकां. करेक्ट. आयच्या दिसा इंडियांत लायटिंगाचे वयर ट्रेनींग दिवची तरी युनिवर्सिटीज नात. फकत आसा 2, तांतले एकल्यान तो कोर्सय बंद केला. मणिपाल युनिवर्सिटीन कोर्स आतां बंद केला. केला. खरें. आतां आसची जादवपूर युनिवर्सिटी मात्र. तातूंत जे कितें लायटिंगा वयर शिकयतात ते शिकोवचें खाली एक लायव्ह हातूंत येता आसतना लायफांत येता आसतना प्रॅक्टिकलांत येता आसतना तांकां गोत अशें खाली 30-40% मात्र, 20 to 30%. PhD केल्यार तांकां गोचे 20-30% मात्र. तशें आसता आसतना ह्या विशयांत एक नॉलेज आमच्या सोसायटीक मेळचे म्हणून सांगले एक आशा म्हाका आशिल्ले वरवीं आमी सिनेमोटोग्राफर एसोसिएशना वचून लायटिंगा विशयान शिकयता. मस्त कॉलेजींक वचून आमी हाच्या विशयान शिकयता. मात्र न्ही भुरग्यांक आमच्या कंपनीक आपयता आनी तांकां एम्प्रा खाल एम्प्रा तयार जाता तें शिकयता. हाच्या फाटल्यान मस्त व्हडलें सायन्स आसा. ते आयच्या दिसा गुत्त ना. ते आमचे एका पंतान आमचे गुड लकी म्हणून सांगता आनी एका पंतान आमचे बॅड लकी म्हणून सांगता. गुड लक कित्याक म्हणून सांगल्यार संवसारान गुत्त नासले वरवीं आमी ते करूंक शकतात आसा. करेक्ट. बॅड लक कित्याक म्हणून सांगल्यार जाणव येना त्या देखून समजून आमकां थोडे फावटी तकली पाड जाता. थोडे फावटी आमी तो घेत रावचे पडटा. काय करा साहेब तुमी आशिल्ले बरोवन आमी करन येता म्हणून सांगून तशें मुखार येता. तशें हें नांव लायटिंग एक्सलन्स अँड नॉलेज शेअर्ड एडक्वेटली इज इक्वल टू लेक्सा. लेक्सा. आमच्या कम्युनिटींतल्या लोकांक आमी कसलेय बिझनेस घालतना मस्त सपोर्ट करता म्हणून सांगून ब्रँड नेम विजन आनी पुरा सुमार तांचे बूक बरयतात, सगळ्यांनी प्रोग्रामां करतात. तुमकां असलो सपोर्ट कितलो मेळ्ळा असल्या संस्थांत? हांवें हांगा सच सांगचें की फटी सांगचें? आमी इन्फिनिटीज आसा हातूंत बसल्या म्हाका फोटी मारूंक नात. कार्मेल कॅफे इज ऑल अबाउट ट्रूथ. सो म्हाका सत काले म्हणून जायचे. टू बी व्हेरी ऑनेस्ट, आमच्या संघ संस्थेंत म्हाका मेळिल्लो पाठिंबो 0. सॉरी टू टेल दीस बट 0. कांय ना. कोणातावन तशें कांय ना आयच्या दिसांचो. ओके, एका लायफान सक्सेस जाल्ल्या उपरांत पुरो आसतात लागीं. करेक्ट. पूण ते दळमसर एका लायफान एका लेवलाक येता सर तुका उंतलय कोणी आसना. तुजो हात तुज्या माथ्यार. सो तेंथावन म्हणे तो सपोर्ट तुमी ट्राय केला गी म्हाका मेळात गे म्हणून सांगून? म्हाका क्लेम करचें म्हणच्या की विचारचें म्हणच्या की आमची इंडियन सोसायटी कशी म्हणून सांगल्यार वी आर ए क्रॅब मेंटॅलिटी पीपल. हांव एकाच समुदायाक म्हणून सांगना. आमची वी इंडियन्स आर क्रॅब मेंटॅलिटी. तुका एका बलदेंत कुर्ल्यांक घाल्यार ताका धांपीचें म्हणून ना. त्यो ऑटोमॅटिकली वळून सकयल घालतात. तुका कांय जाय जाल्यार आसचें सोडल्यार तुका सपोर्ट करचें कोणी नात. करेक्ट. आनी अशें आसता आसतना विचारचें जाल्यार काले म्हणून हांव हें शिकल्लो जापनीसांत. कित्याक म्हणून सांगल्यार जापनीसांत आसची ती युनिटी. आयच्या दिसा आमचो देश इतलो समृद्ध देश की आमकां हे मळेगाला चळीगाला बेसिगाला पावस करेक्ट येता, भुंय काम जायना, इतलें बरें देवान इतलें बेसांव दिलां आमकां. करेक्ट. तेन्ना तूं जपानाक गेल्यार कितली इव्हेंच्युएलिटीज. करेक्ट. हर एक दिसा भुंयकांप, सुनामी आयले, संवसार उलटा पलटा, तो गांव उलटा पलटा जालो. आज तो देश खंय पावला, खंय पावला, खंय आसा. करेक्ट. करेक्ट. कित्याक म्हणून सांगल्यार ह्या पुरा कश्टांनी तांकां जिवची रीत तांकां ते शिकल्यात. करेक्ट. ते शिकल्यात. जर्मनी हिटलरान रूल केली आनी सगळो देश वाड जालो, इतले बरो प्रॉब्लेम जाले. पूण जाल्यारय तांची युनिटी आयची बाउन्स बॅक जावन खंय पावल्यात. एक संगणी आसा और बारी उतरते. नायक अपनों के लिए लड़ता है, नालायक अपनों से लड़ता है. राईट. वाव, व्हेरी नाईस. काल एक अक्षराचे डिफरन्स. काल एक अक्षराचे डिफरन्स. हांगा आमच्या समाजाचे तितके तशेंच आमचे लिडर्स आपणा मनशां सांगता झगडटात. करेक्ट. तशें
आयच्या दिसा लेक्सा लायटींग जरी तरी सक्सेसफूल जाला जाल्यार आमच्या कंपनीन आसता तें टीम वर्क. सगळ्यांक सांगाता घालून सांगाता मुखार हेची रीत. आनी हें हांव पुरो शिकलो जपनीसांतून. जरी तरी आयच्या दिसा कोणी एकलो एम्प्लॉय येवन आपणेंत सांगलें जाय जे आपूण तो सोमा म्हूण आसल्यार ताका आमच्या कंपनी जागो ना. तो जरी तरी सगळं सांगाता बरसून सगळ्यांचें आयकून सगळ्यांक सांगाता व्हरून मुखार येता की ताका आमच्या कंपनी जागो आसा. आनी तशेले चेडे सर्व थोडुल्लेय आसात. कित्याक म्हणून सांगल्यार टीम वर्कांत आसलेलें तें स्ट्रेंथ ते जपनीस सांगताले आमी टिमांत खंय वचून जाल्यार फाटी येता म्हणून सांगून. एज अ टीम वी कॅन गो एनीवेअर इन द वर्ल्ड अँड कम बॅक. तेंत इंडियनाचे टिमांत गेल्यार टिमांत फाटी येना म्हणून सांगून. एकलो गेल्यार तो खंय जाल्यार वचून फाटी येता. इंडिया असो एकलो गेल्यार तो खंय जाल्यार वचून फाटी येता. टिमांत आमकां जायना. करेक्ट. ही एक समस्या आसा. देवाच्या दयेन देवाच्या बेसावांनी हांव तो एक विशय 10 वर्सां टॉयोटान इतल्या जागृतायेन शिकले वरवीं म्हाका आयच्या दिसा हाचें मस्त हेल्प जाता. तशें आसतना म्हाका ताचेंतून एक जाणवाय मेळटा कितें म्हणून जाल्यार आमची गरज खंय आसा थंय आमी मेतेर जावचें बरें. आनी खंय आमची गरज ना अनावश्यक जावन आमी ते वचून पॉलिटिक्स करचें कोंगचें नाका जाल्लें उलोवचें आमकां जाता की हेल्प करया जायना की तोंडापून वगेत्त बसया. करेक्ट. बिहार तावनगी बिजापूर तावनगी नॉर्थ इंडिया तावनगी तळ्या पुरो लोकां काडना हांगा कामाक लावचे आमकां ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा. म्हणजे तुमच्या कंपनींत कोण कामाचे आसात 100% लोक तुमच्या कंपनींतलो तो तुमचो लोकल लोक खंयच्या कारणां पासून. बरें सवाल. हांवें कंपनी सुरू करतनाच चिंतिल्लें की म्हाका ती विभिन्न जावन करूंक आसा म्हणून सांगून. आनी हांव कितें बरें शिकलां तें म्हज्या भोंवतणी आसल्यांक हेल्प जायचें म्हणून सांगून. तशें जाल्ल्यान हांवें मुडबिद्रीच्या आश्वतपुरा म्हणल्या विलेजींत ही कंपनी स्टार्ट केली हांवें. ताचे पयलें बड्याच्या कंपनींत आसलो निड्डोडी लगींच एका बड्याच्या कंपनींत 10,000 स्क्वेअर फीट बड्याच्या कंपनींत आसलो. ताच्या म्हज्या प्लॅना प्रमाणे देवाच्या देणयांनी देवाच्या आशिर्वादांनी म्हाका एक बरी कंपनी बांदलिस्त मेळटा आनी त्या कंपनींत हांव मूव जाता. अशें आसता आसतना म्हजें एकच रिजन आसलें की आयचे दीस आमच्या गांवांत हांव सुमार जाण तरणाटे कामा खातीर आपणें जिवन बरें जायचें म्हणून सांगून भायल्या गांवाक बॉम्बे खंय 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 येतात. आनी अखेर एक बरो एक फुडार बांदून तांकां कश्ट जाता. तांचें फॅमिली लायफ नाश जाता आनी गरज पडटना फॅमिली सांगता ते आसनांत फ्राय जातना येता आसतना पुरो उतर नासता. तशें पुरो हें पुरो पळयत आसतना मागीर आमचे गांवांत इतले गादे जागे पुरो खाली खाली पडून आसात. आवय बापूय प्रायस जावन घरा सफर जातात तांकां गरज पडटना पळोवंक भुरगीं नात घरा. अशें पुरो पळयत आसतना म्हाका हें बघलें म्हजे हांव एक ल्हानशें हाडिला सेवे जायच जाल्यार समाजाक बरें म्हणून सांगून चिंतून हांवें ह्या हळ्ळ्यांत कंपनी बांदली. आनी आयच्या दिसा 99.9% एक्सेप्ट सिक्युरिटी 99.9% पुरो आमचे भोंवतणेचे लोकलांकच हांवें काण गेलां. आनी आमी लोकांक शिकयल्लें बरी आसा. कोणें सांगलें टायमार कामां येना म्हणून. आमच्या कंपनींत 8 वरें जाता आसतना चेडे धांवन धांवन कंपाउंडा भितर आसात. आमी कशें दोन काण येता कशें तांकां पळोवन काण घेता कशें तांकां आपणापण आपणें म्हूण सांगून हें करता तांकां आमी केल्ल्या कामाचेर केदाळ तांकां दादोसकाय दिसता बरें दिसता. ते जाल्यार कोणीय तुका आयच्या दिसा लेक्सा लायटिंगान पळोवंक गेल्यार देवाच्या दयेन आयच्या दिसा म्हणसर म्हाका एक लेबर अनरेस्ट जावं दी एक युनियनाचे प्रॉब्लेम जावं दी नातल्यार एक लेबर कंप्लेंट जावं दी आजून म्हणसर ना. 8 वर्सां जालीं. एकलो चेडो जाल्यार बिहार तावन युपी तावन थंय हांगा तावन येवन काम करता जालो ना. सिक्युरिटी मात्र भायले दवरल्यात कित्याक सांगल्यार सेफ्टी पर्पजा खातीर आनी सिक्युरिटी कंपनी आसा सेफ्टी खातीर ते करचें पडटा. आमी उरले पुरो हांगाचेच आनी भयंकर काम करतात. करेक्ट. आमचे पार्लिमेंटाचे आमचे विधानसौध सगळें ताचें लायटिंग इल्युमिनेशन तुमी केलां. तशेंच बेळगामांत आसचें स्वर्ण सौध ताचें लायटिंगाचें कामूय तुमी केलां. सबार कामां तुमी केल्यां. तशी तुमच्या कामांची एक तुमी केल्ले थोडी साधनां थंयची तुमी सांगत आसता तुमकां मेळ्ळे एवॉर्ड्स हाचे विशयान म्हाका इल्ली माहिती मेळात की. आमी आयचे दिसा सुमार जाणांनी लायटिंग स्टार्ट करता आसतना हर एकल्यानी चिंतचें घालें ट्यूबलायट बल्ब अंडर आमचे डावन लायटर्स तळ्ळे म्हणून चिंतात. करेक्ट. वय आमी ते लायटी करता ते लायट आदल्या 1 वर्सा तावन आमी करूंक सुरू केल्यात. पूण ताच्या पयलें आमी पुरो पयलें केल्ले लायट्स आजून करचे लायट म्हळ्यार ह्या दिसांनी करचे आसचे लायट्स केले म्हळ्यार आमी तिके टॉप लेवलार तावन सकयल देवल्या जावन आसा. तें आसा की इंडियान तसचे टेलिव्हिजन चॅनल्स पुरा टेलिव्हिजन चॅनल्स असले पुरा स्टुडियोज NDTV, ZTV
आज तक टाइम्स नाव मागीर सादारण 150च्या वयर स्टुडियोज आयच्या दिसा लेक्सा लायटिंगाच्या दिव्यांनी जळटात आनी थंय अँकर सुबीत दिसता जाल्यार ताचे फाटल्यान आमचे लायट्स आसात. स्टुडियो डिझायन आतां हांवें धरले त्या स्टुडियोन कालें बरं लागजे कितलें बरं लागजे तें आमचे चेडे वचून तें फिटमेंट करन स्टुडियो सेटअप करन दिवन येतात. करेक्ट. एक तें बिझनेस जाल्यार दुसरें बिझनेस जावन आसा ऑडिटोरियम स्टेज लायटिंग. सो व्हडले ऑडिटोरियम्स लायक एम्स, IIMs, IITs आनी राष्ट्रपती भवनांत आसलें ऑडिटोरियम जावन दी आनी मस्त कॉर्पोरेट्स मस्त एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स क्रायस्ट युनिवर्सिटी, सेंट झेवियर युनिवर्सिटी जावन दी नातल्यार आमच्यो पुरा लायक मणिपाल युनिवर्सिटी जावन दी इन्फोसीस, अदानी ग्रुप, रिलायन्साचें ऑडिटोरियम जावन दी असली ऑन एन एवरेज एका म्हयन्याक 4 आतां 5 ऑडिटर ऑन एन एवरेज लागीं 150 आतां 160 ऑडिटोरियम आमी येदोळ केल्यांत. 350 सिटर आतां 3000 सिटर हायेस्ट केल्लें एक प्लेस ऑफ वर्शीप म्हणून येता 25,000 सिटर सीटर्स. वारांगल अंत आमी केलां. सो तसले पुरा हाका थंय वन्स अगेन स्टेजाक जाय जाल्यार डिझायन आतां कन्स्ट्रक्शन जाता आसतना तांणी कसले बरें फेसिलिटी थंय दवरचे कालें बरें करीचे कन्स्ट्रक्शनान लोड बॅरिंग कॅपेसिटी जावन तें पुरा करून सिस्टमॅटिकली डिझायन करून ड्रॉइंग्स करून आमी तें काम एग्जिक्यूट करता. मॅन्युफॅक्चरींग करून कस्टम मॅन्युफॅक्चरींग करून व्हरून थंय इन्स्टॉलेशन Setup करता. ताचे उपरांत आनी एक बिझनेस एरिया कालंगी म्हणून सांगल्यार आर्किटेक्चरल ब्युटिफिकेशन अँड लँडस्केप लायटिंग. हातूंत विधानसौधा, स्वर्णसौधा, मस्त गार्डनां, पार्कां, गेटवे ऑफ इंडिया लागीं 140च्यागी चड रैल्वे स्टेशन इंडियांत. काचीगुडा रैल्वे स्टेशन जावं पुरो, अयोध्या लागशिल्लें आमचें बंटवळचें रैल्वे स्टेशन जावं पुरो, अयोध्या धाम जावं पुरो. तशें मागीर प्लेस ऑफ वर्शिप्स मस्त देवळां, बिर्ला मंदीर आतां गोवांत फाल्यां न्ही परवां 28 आमचो PM नरेंद्र मोदी येवन इनॉग्रेशन करता राम मंदिरा ताचें काम आमी जालां आतां आमचे चेडे गेल्यात थंय ऑलरेडी. अशें मस्त देवळां. बेस्ट ऑफ द बेस्ट काम केल्लें आमचे मुर्डेश्वर टेंपल. तसले पुरा क्रिटिकल कामां लँडस्केपाची पुरा तीं पुरा आमी लायटिंग तातूंत जाल्यार वन्स अगेन आमचे चेडे थंय वचून पुरा सिम्युलेशन करून कस्टमराक दाखयतात तुमचो जागो लायटिंग केल्ल्या उपरांत अशें जातात. मिलियन्स टुगेदर लायटा व्हरून तुमचो जागो कसो आसलो कसो परजळटा तें आमी पयलेंच सिम्युलेशन करून व्हिडिओ मुखार दाखोवन दिता. मागीर ते वचून काम थंय जाता. हें तिसरें जाल्यार मागीर चवथे एरियान कालें म्हणून सांगल्यार ऑल जनरल लायटिंग जावन दी, स्टेडियम लायटिंग जावन दी, पब्स, डिस्कोथेक्स तसले जावन दी, प्लेस ऑफ एंटरटेनमेंट जावन दी, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग रूमां जावन दी. मागीर असले पुरा विविध खंय स्पेशलायझेशन आहा लायटिंगान हे पुरा लायटिंग प्रोजेक्ट्स आमी काणगेत येता आसा. आतां आदल्या वर्सा हांव कंपनीचें नांव इल्लें लोकल इल्लें पब्लिसिटी कित्याक केलां म्हणून सांगल्यार कर्नाटकांत आतां जनरल लायट्स आमच्या घरांक खंयचे पुरा जाय ट्यूबलायट हें जाल्यार पुरा ते पुरा लायट्स आतां आमी तयार करता. कित्याक म्हळ्यार कंपनी वर्सान वर्स वाडयची जाल्ल्या वरवीं तांकां आमी आतां करता आसा. आनी ह्या वर्सा हांव कंपनी एक्सपान्शन करच्या खातीर आमी ट्रस मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट केलां. लायट आनी फिक्स करूंक ट्रस जाय तशें ताचें मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट केलां. आनी व्हिडिओ वॉल्स डिस्प्ले आतां फ्युचर मुखार येतात आसतना व्हिडिओ वॉल LED व्हिडिओ वॉल डिस्प्लेस प्लेस ए व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल तें मॅन्युफॅक्चरींग स्टार्ट जाता आसा. आनी ताचे सांगात सोलार लायट्स आमकां हांगा सुर्याची किरणां इतली बरी आसा ताचे वरना आमी कांय वायर यूज करनासतना सोलार लायट्स ताचें मॅन्युफॅक्चरींग ह्या वर्सांतल्यान आमी स्टार्ट केलां. ऑलरेडी बिझनेस काणून सुरू केलां. आनी हाचे सांगात NABL लॅब तुमी पळयला ऑलरेडी. NABL लॅबाचें नॅशनली एक्रेडिटेड लॅब आमी इंडियान तशा खंयच्या कंपनीचे लायट जाल्यार आनी टेस्ट करून तांकां सर्टिफिकेशन दिवची तसली कॅपेसिटी कॅपेबिलिटी आमच्या कंपनींत ती आसा. सो हें पुरो बिझनेस वर्टिकल्स आतां आसात. तशें ही 2 सुरू जाल्ली कंपनी आयच्या दिसा 100 जाणांक काम दिवंक पावलें आनी हाच्या फाटल्यान आमकां मस्त अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. फर्स्ट अवॉर्ड मेन्शन करचें जाल्यार अवॉर्ड जावन आसात आत्मनिर्भर भारत सेंट्रल गव्हर्मेंट आतां आत्मनिर्भर भारतांत आमकां बेस्ट मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी अवॉर्ड मेळ्ळा. दक्षिण कन्नडा जिल्हा राज्योत्सवांत म्हाका जिल्हा राज्योत्सवा प्रशस्ती मेळ्ळ्या. ताचे उपरांत आमच्या फार्म एक्सपो एक्झिबिशन सेंटरांत हांव इंडियांत आसच्या मोस्ट क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स हँडल करची कंपनी म्हणून सांगून एक अवॉर्ड मेळ्ळा. म्हणजे हे पुरो मोस्ट क्रिटिकल जॉब लायक हे अवॉर्ड मेळ्ळें आमकां फिलिप्साच्या हॅवेल्स क्रॉम्प्टन असले कंपनी एगेन्स्ट तांच्या एगेन्स्ट आमकां ते अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. तशें बँकॉक आतां एक्सलंट ब्रँड म्हणून सांगलें. इकॉनॉमीक टायम्स आतां सिलिकॉन इंडिया हे ब्रेडमॅन स्ट्रीट ताचे
ते अवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात. तशें म्हण सांगून आनी एक अवॉर्ड प्रेस्टिजियस अवॉर्ड म्हाका मेळिल्लो जावन आसा 50 ग्लोबल इंडियन अवॉर्ड. लायक इंडियान एका वर्साक 50 जाणांक ते सिलेक्ट करतात हू इज ॲडिंग व्हॅल्यू. खाली पयशे करचे म्हणून हांगा समाज एक तांचे तावन ते बरं स्टडी करन सोदून काडन ते एक अवॉर्ड दितात. सो आय एम वन एमंग द 50 ग्लोबल इंडियन लायक एमंग मिल्का सिंग आनी ते सिंगर फेमस सिंगर पॉप्युलर सिंगर तांच्या मदें म्हाका ते एक अवॉर्ड मेळ्ळा. असले पुराय अवॉर्ड मस्त मेळ्ळ्या. सुमार इन्स्टिट्यूशन्स हांगासर आसात. थंयसर खंय म्हणी तुमकां सोदून काडन तुमकां एवॉर्डांक म्हळ्यार एवॉर्ड्स मेळ्ळ्यात गी. सो हाचे फाटली एक काणी म्हाका सांगतात गी. ॲक्च्युली आमच्या इन्स्टिट्यूशनांत आमचें काम पळोवन पुरस्कार मेळ्ळ्यात. म्हळ्यार मस्त स्टेजीनी आपोवन पुरस्कार केला आनी हांव तांकां काळजान तावन देव बरो करूं म्हणटा. कित्याक म्हणून सांगल्यार तें आमकां ल्हानशें एक मोटिवेशन आमच्याच इन्स्टिट्यूशनाचें न्ही. आनी जावं पुरो आमचेच मात न्ही इवन आमच्या हिंदू भाव भयण जावन दी तांचे मस्त इन्स्टिट्यूशनांत आनी मस्त जाणांनी आपोवन आमकां एक पुरस्कार अशें दिल्लो आसा. पूण एवॉर्ड्स म्हूण सांगून येता आसतना लोकल तावन तशें एवॉर्ड हांव आशेवं की आशेना. आनी थोड्यांचे पुरो रूल आसात की ते फॉर्म फिलअप करन एवॉर्ड्स पुरा काणगेचे म्हूण सांगून म्हाका तांचो पुरा लायक म्हूण दिसना. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी फॉर्म फिलअप करन आमी केल्लें काल म्हूण तांकां दाखोवन तांचे तान एवॉर्ड काडोवचें तसले एवॉर्ड्स नाकात म्हणून म्हाका बघता. एवॉर्ड तुम्ही कोणाकी निज तांच्या सेवेक तुम्ही दितात जाल्यार तांचे करना फॉर्मा ऍप्लिकेशन आपोवन तांकां एवॉर्ड दिवच्या की तांणी केल्लें काम तुमी पळोवन रेकग्नायज करन तांकां एक सन्मान केलो जाल्यार हांव चिंता आमचे चड तरणाटी देश ऑन्ट्रप्रिनराक कितलेशे त्या सायडीन गुंतीत कोण ना म्हणली म्हजे अभिप्राय. तुमी कितें म्हणटात? कित्याक म्हूण सांगल्यार हांवें आतां तुमी म्हाका हांगा इंटरव्यूक आपयलें पूण ताचे पयलीं हांवें केल्लें काम काडलें म्हूण सांगल्यार तुमी येवन फॅक्ट्रीक येवन येवपी पळया म्हूण सांगलें हांवें. करेक्ट. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमी खंयचेंय काम करता आसतना बरें करचें काळजा तावन करचें समाधान करचें. त्या देखून तुमी येवपी येवन पळयल्यार त्या वेळार कळटा की हांव खालें करतेत आसा म्हूण सांगून हांवें फॉर्मान फील करून खालेंय दिवयेत. करेक्ट. तुमीच येवन पळयनातल्यार खालें बरें चलतेत आसा म्हूण पळयनातल्यार खालें बरें जातेत आसा म्हूण कळनातल्यार तशे एवॉर्ड्स मेळोवन खालें पाहिजे. त्या देखून तुमी आयल्यात पळयल्यात खालें कितें घडतेत आसा खालें कितें जातेत आसा करेक्ट. तें पळयल्या उपरांत वी कॅन ॲड व्हॅल्यू. करेक्ट. सो हांगा असल्या पुरस्कारांक चड गरज ना म्हणून दिसता. तुम्ही आमच्या सगळ्यांच्या बोल्सांत गुंतात म्हळ्यार लेक्स लायटिंगाची कंपनी आमच्या सगळ्यांच्या बोल्सांत आसा म्हणली एक काणी आयकल्या. हाचे फाटली काणी म्हाका सांगतात गी. वय ही एक विशय सुमार जाणांक गोत्तो ना. पळया काल कितें म्हूण सांगून ओके. 100 रुपयाच्या नोटार एका पंतान गांधीजी आसा आनी एका पंतान एक पिंतूर आसा पळय. हे पिंतूर अहमदाबादाचे राणी की वाव म्हूण सांगून हाची फोटो सयत काडल्ली आमच्या लायटांत यूज कर आमचे लेक्साचे लायट्स यूज करून ही फोटो काडल्ली राणी की वाव. तशें 100 रुपया नोटा खातीर म्हणून 100 रुपया नोटा खातीर आसा म्हूण सांगून तशें आमचे हे म्हळ्यार लेक्सा लायटिंगाचे हर एका पॉकेटीन गुंता म्हूण सांगच्याक हे एक निदर्शन. आमच्या कोंकणी समुदायाचे क्रिस्तांव समुदायाचे भुरगीं ऑन्टरप्रिनरशीप इल्लेशे उणें म्हळ्यार बिझनस घालूंक जावन दी हाका येवचे बारीस उणें हाका एक कारण कितें आनी ऑन्टरप्रिनरशीप एका थोड्या भुरग्यांनी काणगेचे आमच्या युवा जाणांनी काणगेचे जाल्यार ते कशें सुरू करूं येता एका तुमचे तावन एक गायडलायन मेळचे जाल्यार तुमी कितें म्हणूंक आशेतात? फर्स्ट ऑफ ऑल एकच जाय की आमकां आमचे वयर विश्वास आनी धैर्य दोन विशय. आमकां जरी तरी आमचे वयर पातयणी ना जाल्यार तुवें करच्या बिझनसाचेर दुसऱ्यांचेर तुका पातयणी कशी येवंक साध्य आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल तुका तुजेर विश्वास आसूंक जाय तुजेर धैर्य आसूंक जाय. तें धैर्य आनी विश्वास केदाळ येता वेन यू हॅव मेड युअर सेल्फ एन एसेट. पयशाच्या फाटल्यान दवरल्यान न्ही तुकाच तुवें एक आस्त करून काण गेल्यार तुका तुजेर तो विश्वास येता. तुजे तर आस्त म्हळ्यार कळली ती तुजें बिहेवियर तुजी जाणवाय तुजें हार्डवर्क तुजी मेंटल स्टेबिलिटी हें पुरो तुका तुजें थंय धैर्य दिवंक शकता. तुका खंयचेय कश्ट येयल्यार हांव एक दड रावता म्हणून सांगलें सकत फाल्यां सकाळीं म्हणजे काम गेल्यार कुली काम करना जाल्यार हांव दीस काडटा म्हणजे धैर्य फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. तस जाल्यार धैर्य येता आसतना तुका मुखार वचूंक साध्य आसा. सो आमच्या युवा जणांनी आयच्या दिसा फर्स्ट ऑफ ऑल दे हॅव टू मेक देअर सेल्फ एन एसेट. टायम मस्त आसा फ्री मेळटा टायम पयशे दिचे म्हणना ताची व्हॅल्यू आमकां गुर्तना आयच्या दिसा. त्या टायमार आमी करेक्ट काम करता आसतना शिकून आतां फॉर एग्जाम्पल मस्त ग्रॅज्युएट्स आमचे भायर येतात आसात शिकून जावन युनिवर्सिटी जावन भायर येतात आसात. ते दाळ आसतना भायर शिकून जाल्ल्या उपरांत तांणी एक
तांकां खंयच्या एक विजन आसूंक जाय की म्हाका 4 वर्सां उपरांत 5 वर्सां उपरांत 10 वर्सां उपरांत अशें करूंक आसा जिवनांत म्हणून सांगून ताच्या विशयान तांणी होमवर्क करचें. ते होमवर्क करचें जाल्यार चलत इंडस्ट्रीज वचून थोडी वर्सां काम करचें. खाली एक प्रॉडक्ट नॉलेज असल्यार पावना. प्रॉडक्ट इज ओन्ली वन सब्जेक्ट, स्मॉल सब्जेक्ट. सगळ्यांनी म्हणचें पयशे 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 पयशे. म्हजी स्टोरी पळयली, पयशे कितें आसले. सो मनी पयशे आसल्यार पुरा करीत. पयशे आसल्यार कांय करूंक जायना एक्चुअली. करेक्ट. एपुटी एका युनिवर्सिटीन 4 जाणां भिकाऱ्यांक 1 करोड रुपये दिलो पळय. 1 करोड रुपये दिवन 10 वर्सां पर्यंत तांकां फाटी आपयत आसतना ते भिकारी जाणून फाटी आयल्यात. करेक्ट. सो हांगा पयशे म्हणून सांगल्यार इट इज ऑल तांची ती भिकारी मेंटॅलिटी, करेक्ट. मायंडसेट, भिकारी मायंडसेट. इट इज नॉट अबाउट मनी. मनी. सो आमकां आमचें टॅलंट आमचें तागे आसता जाल्यार हें पुरो ऑलरावंडर आमी पळयचें जावंक पुरो. आमकां एडमिनिस्ट्रेशन स्किल आमी गेन करीचे, फिनान्शियल मॅनेजमेंटाचेर गेन करीचे, नॉलेज गेन करीचे, टीम वर्क हांवें म्हळें, संगाता सकडांक बसोवचें, संगाता सकडांक हाडचें, तें कशें म्हजे लागीं कौशल्य येता तें पळयचें. प्रॉडक्ट नॉलेज, नारळाचें बिजनस करतना हांव बरो खालेंय जावंक पुरो तातूंत हांवें म्हजी नॉलेज कितली आसा तें पळयचें. व्हडल्यो कंपन्यो खालें करतात आसात, कशेल्यो स्ट्रॅटजीस आपलयतात, सोशल मिडिया कशें चलतात आसा, ताचें मॉल सेलिंग तें कशें चलता तें पळयचें. सॉट एनालिसीस, स्ट्रेंथ, विकनेस, ऑपॉर्च्युनिटीज, थ्रेट्स, करेक्ट. तें पळयचें. हें पुरो तें होमवर्क केल्या उपरांत तुवें एक कंपनी तयार करूंक बांदूंक तयार आसता. तुका ती व्हडलीच कंपनी बांदची म्हणून ना. थोड्यांचें विजन व्हडलें आसता, थोड्यांचें विजन ल्हान आसता. थोड्यांक एक 4 जाणांक एम्प्लॉयमेंट दिवचें जाल्यार 4 फॅमिलींक व्हडना, नो प्रॉब्लम. पूण जाल्यार करेक्ट सिस्टमॅटिकली केल्यार ताका जिवनांत थ्रेट्ट येवचें ना, जिवनांत सलवण येवचें ना. हांव म्हणना थोडे फावटी फाल्यां सकाळीं म्हजी विशय गोत्तना आमी मस्त बिझनेसमॅन वयर गेल्ले आसात आनी टप्प करून सकयल पडले आसात. पूण अशें पळय एक स्ट्रॅटजी एडॉप्ट केल्या म्हण त्या सुलाभार पडना. करेक्ट. इतल्या सुलाभार पडनात. हांवें कंपनी सुरू करून 2 वर्सां कोवीड स्टार्ट जालें. ते दळा लागले 120 जाण कामाचे आहले. हांव ते दळ जाल्यार वीक जावना. एक हप्तो मात्र आमी घरा आशिल्ले हांव सोडल्यार दुसऱ्या हप्त्यान हांवें कंपनीच्या एम्प्लॉईजांक पुरा परमिशन काडून कंपनीक आपयलें. आमी R&D, रिसर्च एंड डेव्हलपमेंट करून सुरू केलें. करेक्ट. सो एक दीस वाचून उरल्यार देवान ते एक दीस दिला आतांत तें हांवें कशें बऱ्या रितीन गळसीचें रायट. त्या विशयान चिंतून गेल्यार मेल्यार गेलो. पूण आसता सर ती एक देवान दिल्ली भीक ती कशी हांवें बरे करून गळसीचें न्ही गे. तशें चिंतून हर एक दीस हांवें बरे करून युटिलायज केल्यार आनी ऑलरावंडर जाल्यार हें एक साध्य जाता. आनी खंयच्याय इन्स्टिट्यूशनाक ऑर आमच्या फिरगजांनी कोणाक म्हणी एंटरप्रिन्युअरशिपाचें ऑर आमच्या वाराड्या लेवलार अशें पुरा एक मीट अरेंज केल्यार आय विल बी एबल टू गिव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. खालें बरें करीचें, खालें बरें कित्याक म्हणल्यार ऑलरेडी इंटरनॅशनल कंपनीन काम केल्लें माहीत आसा. आनी म्हजी स्टोरी तुमी आयकली. एका बुटच्या कंपनी उठयली एक्सपिरियन्स म्हजे लागीं आसा. नवीच कंपनी स्टार्ट करना ह्या लेवलाक पावयली एक्सपिरियन्स म्हजे लागीं आसा. करेक्ट. सो अशें आसता आमच्या भुरग्यांक आमच्या समाजेंत तशें एक जाणवाय जाय जाल्यार एकल्या दोगा तेगांक लेक्चर दिवंक बारीक कस जावंक म्हळ्यार आयचे दिसा टायम पावना. करेक्ट. तशें वारड्या लेवलार तशें काय आसल्यार हांव खंडीत जावन मुखार येवन आमच्या युवा जाणांक मुखार येवचें तसलें जाय जाल्ली मायत खंडीत जावन म्हजे तान दिवी. आता पोरं तर तुम्ही एक सुमार 1,500 मस्त तुम्ही वचून सोडलो म्हणून आम्ही ऐकलंय. त्याच्या प्रकृती खातीर सुमार काम करतात, घराकी टायम दितात, फिरगणी तुमचो वावर आसा. हे पुरा कशें साध्य जाता? खंयचेंय काम करचें जाल्यार त्या कामा फाटल्यान पिसो जाय. करेक्ट. यू हॅव टू बी मॅड आफ्टर इट म्हणटात. तुका उरलें पिसो म्हणूंक जावं पुरो. पूण जाल्यार थोडे फावटी आमकांत थोडे फावटी चिंता आसतना आमकांत बघता की इतलें बरो कश्ट, इतलें बरो वावर कोणा खातीर करचें म्हूण सांगून फ्री जावन आरामेन टायमपास करतले तेणे भोवन आसचे टायम वेस्ट करतले हांव पळयतना म्हाका येयलो राग येता आनी जळटा भितरल्यान. कित्याक म्हणजे दे आर नॉट युजींग देर टायम प्रॉपरली. करेक्ट. म्हाका एक 2 घंटे म्हणल्यार हांव ते कशें यूज करचें म्हणून सांगून चिंतून आसता. कशें यूज करियत खाय नातल्यार बरें कर न्हिदता म्हणी. कित्याक म्हणल्यार न्हीद पडची म्हळ्यार टायम मेळचेच ना. करेक्ट. सो तो कसो बरो करून यूज करियत म्हूण चिंता आसतना वन्स अगेन सेम देवान जी कितें टॅलंटां दिल्यांत ती आमी आमच्या खातीरच सेल्फीश जायनासतना सेल्फीश जावन यूज करच्या बदलाक दुसऱ्यांक ताचें तावन कांय बरेंपण जाल्यार फाल्यां सकाळीं खायलें एग्रीकल्चर केल्यार एग्रीकल्चर करूंक जाल्यार ते 1-2 फॅमिलींक हांवें अवकाश दिल्ले बरी जाता. ग्रिनरी खायलें झाडां लायल्यार ताचे तावन एनवायरॉन्मेंटाक बरें जाता. घरा 4 बकऱ्या आसात, इल्लीं कोंबडां आसात, वय एक फीश पॉंड करून दिल्ल्यो मातश्यो सोडल्यात.
अंतपुरा कितें म्हूण सांगल्यार फाल्यां सकाळी इल्लें फ्री टायम मेळटा आसतना वचून इल्लें पळोवन खाल जेते आसा 1-2 कुटुंबांक हें जाता मागीर एक्स्ट्रा करिक्युलर एक्टिविटीज जातात मागीर भायर समाजांत लायक हांव लायन्स क्लबांत आसा सड्ड मेतेर जावं जाता ना म्हज्यान पण म्हज्या हांव कितें जाता समाजांत वय मस्त जाणां मेनली म्हाका पुरो समाज आसून तांकां दान दिवंक म्हाका तितलें बरें लागना हे फावटी अशें ताका इंस्टिट्यूशनाची आयिल्ली म्हजी 4 वर्सां जाल्लीं मात्र कंपनीक ते येवन म्हजे लागीं आमी तें करता दान जाय म्हणून सांगून म्हाका दिताळेलो म्हाका इल्लें बेजार जालें कित्याक हांव तितकें स्ट्रेट फॉरवर्ड मनीस हांव आसलें बरें सांगता म्हळ्यार तांकां समजोचें हांवें विचारलें तुमची इंस्टिट्यूशन लागीं 100 वर्सांचें इंस्टिट्यूशन म्हजी कंपनी सुरू जावन खाली 4 वर्सां आनी हांव एकलो मनीस एकल्यान सुरू केल्ली संस्था तुमी 100 वर्सांचे एक्सपिरियन्स आशिल्ले 4 वर्सांच्या भुरग्या लागीं येवन तुम्ही पयशे विचारतात आणि आज म्हज्या नांवार लागले 4.5 करोड रीण आसा कित्याक जाणा फॅक्टरी काडिल्ली मात्र करेक्ट 4.5 करोडा वयर रीण आसलें ते झाडां आयचे देवाचे जाण ओके आसा चॅलेंजीस मस्त आसतात पूण आमकां अशें इंस्टिट्यूशनांक अवकाश आसता फावट आसता तांचेर लोन आसना कांय आसना पूण एक समान डायरेक्शनार मुखार वचोंक जातात न्ही थोडे फुडें पळयतना म्हाका बेजार भोगता पूण कशें कोणाक खंय समजोवचें आयकतले कोणाक करेक्ट येयलें मोटिवेशन आसता 1-2 दिसांनी मोटिवेशन आसता तिसऱ्या दिसा मोटिवेशन दिवता अशें आसता आसतना आमचे प्रयत्न आमी करचें वय हांव गरजेंत कोयारांत आसा आदल्या 3 वर्साच्या टर्मांत हें टर्म आतां परवा डिसेंबरांत दाखयल जाता सो गवळी परिशदेंत आसलो आर्थीक समितींत आसलो यूथ एनिमेटर जावन आसलो आमकां खंय आयकतात आमची सेवा कोणाक खंय गरज आसा म्हूण भोगता थंय आमची सेवा आमी धराळ मापान दिता खंय कोणाक सेवा काणूंक ते अर्हता ना पळय तेन्ना आमी म्हळ्यार पयलें हांवें सांगले प्रमाणे खंय आमची गरज आसा आमी ते खंडी जावन 100% फ्रॉम द हार्ट वील डू दॅट खंय गरज ना ते आमी इल्लें कोणाक वायट करूंक ना कोणाक फाड करूंक ना खबरो उलोवंक ना नाका म्हणून पाटी रावून येस करूंक कामां थोडेशें आतां हांवें सांगलें ना ऑलरेडी म्हाका हें न्हय आनी 10 वर्सां सुटल्यार करूंक कित्याक म्हणून सांगल्यार कंपनी ग्रो करची जाल्यार म्हाका इंटरनॅशनल लेवलार हांव ऑलरेडी वर्क करता आसा थायलंडांत ऑलरेडी आमची परस रजिस्ट्रेशन जालें लेक्सा लायटिंग टेक्नॉलॉजीज थायलंड लिमिटेड म्हणून सांगून थंय केलें तेंच्या गव्हर्मेंट आउट आमी टाय अप जातात आसा आतां परवा USA ती आमी वचून थंय स्प्रेड करतात आसा दुबईन ती करतात आसा ट्राय करतात आसा सुलाभ ना तेंचेय सुलाभ ना आयच्या दिसा इंडियान जाल्यार पेमेंट्स आनी टायमार येनात कश्ट आसात मस्त कश्ट आसात पूण कश्ट त्यात कश्टांत हांव एक अवकाश सोचतलो प्रॉब्लमांत अवकाश सोचतलो मनीस हांव सो सायलंट बसोंक ना करेक्ट ओगेस्त बसोंक ना काल्यामणी करतात आसाचे काल्यामणी करतात आसा ओगेस्त बसल्यार विगी मंद्री धरता करेक्ट सर आता तुम्ही तुमच्या सगळ्या ह्या पॉडकास्ट आमी उलोवन आसा संदेशावेर संदेश आमकां साबार मेळ्ळात बट एट द एंड एखाद्या वेळार आमच्या लोकांक एक तुमचो तावन संदेश दिवचो जाल्यार तुमच्या काळजांत कितें आसा तुमी सांगी येता संदेश दिवचे तसलो व्हडलो मनीस न्हय म्हूण बघता हांव कित्याक म्हणून सांगल्यार म्हजे सगळ्यांक सांगचें जाल्यार एकच तुमी जें कितें करतात आसात तें बऱ्या रितीन करा घरा आवय बापायक एक बरो पूत बायलेक एक बरो न्हवरो भुरग्यांक एक बरो बापय भाव भयणाक एक बरो भाव जावन जियोंक प्रयत्न करा हाच्या फाटल्यान हांव एक ल्हानशे विशय हांव सांगूंक आशें ताचे वरना एक बरी मेसेज सगळ्यांक मेळटली म्हूण चिंता एक दीस हांव कामांत हांव घरा येयल्ल्या वेळा म्हज्या मतीन तशेंच भोगतालें कित्याक म्हणल्यार हांव म्हाका मस्त करेक्ट करत आसता आमी जल्मातानूच कोणी परफेक्ट आसना आमी मस्त विशय शिकचे पडटा जिवनांत थोडे रागेश जावन आसतात थोड्यांक म्हळ्यार बाय बर्थ आमकां तें आसता ते थोडे अवगण आसतात आमचे लागीं ते आमी करेक्ट करचें पडटा हांव एक दीस मोटिवेशनल स्पिचीस पर मस्त आयकता हांव आनी आयच्या दिसा म्हणटात की फॅमिलीज म्हळ्यार आवय बापायचें कार्य कालें आसा तें भुरगीं मुखार व्हरून वचनात आवय बापायचे बिजनेस ते मुखार व्हरून वचनात ऑर ते त्या डायरेक्शनार चलनात म्हणून हांवें एक दीस घरा वचून अशेंच आमच्या अमृतेर जाल्ल्या उपरांत हांवें कालें केलें म्हणून सांगल्यार एक 10 चिट्यो केल्यो 10 चिट्यो करन तातूंत म्हाका कित्याक म्हाकाय करेक्ट करचें आसलें म्हाका भितरल्या भितर कवजणी जाताली तें एक्टिविटी करचे पयलें तें केस स्टडी हांवें केली आनी तातूंत 10 नांवां बरयलीं त्या 10 नांवां जावन आसलीं शाहरुख खान मागीर प्रिती जिंटा दीपिका पडकोण मागीर इवन राहुल गांधी मदर तेरेसा विराट कोहली सचिन तेंडुलकर अशें पुरा नांवां बरयलीं नांवां बरोवन आनी एका चिटी रोनाल्ड सिल्वा डिसोजा
म्हणून बरयलें आनी म्हज्या बेडरुमांत बेड्डार ह्यो 10 चिट्ट्यो हांवें सोडोवन म्हज्या धाकट्या धुवेक आपयलें आनी आळे पुता इतलीं नांवां आसात तातूंत तुका हातूंत रोल मॉडेल कोण तुका कोणा बरी जावंक जायचे म्हूण सांगून हांवें विचारलें म्हाका भितरल्या भितर बापूय जाल्यार म्हाका भितरल्या भितर पुक जाता आसा की थंय खंयची चीट काडटा म्हूण सांगून आनी एका दळा म्हज्या मतींत पयलें आशिल्लें ताणें दुसऱ्यांची चीट काडल्यार हांव ताचे लागीं विचारतो की म्हजे थंय खंय अवगुण आसा हांवें खंय रिपेर करचें हांवें खंय समा करचें म्हूण सांगून ताणें आयलें पळयलें पुरा नांवां पळयल्या वाचलीं आनी शी पिक्ड माय नेम म्हाका पप्पा यू आर माय रोल मॉडेल आय वॉन्ट टू बिकम लायक यू जायत पुता कित्याक हें पुरा केलें तुवें नो क्वेश्चन्स तूं आतां भायर वच बायेक धाड म्हळें तशें व्हडल्या धुवेक आपयलें आनी ताणें पुरा चिट्यो पळयल्यो ताका सेम सांगलें तुका आनी तूं कोण रोल मॉडेल कोणा बरी तुका जावंक जायचें म्हूण सांगून ताणें वन्स अगेन टू माय सरप्रायज म्हजीच चीट काडली म्हजें धडधड जावन हेल्लें रावलें कित्याक नेक्स्ट म्हाका समाधान जालें आनी ताणें म्हजी चीट काडून म्हज्या हातान दिली मागीर ताणें व्हडल्या धुवेन सांगलें म्हाका आनी एक चान्स आसा गी सेकंड चान्स आसा गी वय म्हळें हांवें ताणें काडून दिपिका पडकोणाची लिस्ट काडली नो प्रॉब्लेम रे आम सांगलें आनी सो दीस इज वॉट आय वॉन्ट टू गीव द मेसेज फस्ट आमकां लागशिल्लीं कोण आसात जरी तरी तूं कुटुंबांतच बरो नासल्यार तुज्या सांगाता जी येता सांगाता तूं बरो नासल्यार तुवें बायलांक कळली देख दिवशी रायट सो दोनूच उतरां खाल बरो करूंक आसा त्या टायमा प्रमाणे बऱ्यान करा गिव युअर 100% आनी बी गूड टू द क्लोज वन्स देन यू कॅन बी बेटर टू अदर पीपल करेक्ट संवसारा प्लीज करूंक गेल्यार दोनचें ना हाच्या उपरांत म्हाका कांय उलोवंक ना कित्याक हर एक एपिसोडांत आमी सांगची एकत आमची कुटुंबां बरीं जालीं ऑटोमॅटीक आमी सगळ्यांय बरीं जातल्यो इतल्या बिजी आसच्या मनशाक ताका एका तुज्या कुटुंबाक टायम दिवन ताच्या कुटुंबाक ताका वावरूंक जाता जाल्यार म्हाका तुका कित्याक जायना दॅट्स ऑल तर रोनाल्ड सर तुमच्या आयच्या दिसाच्या टायमा खातीर हांव तुमकां खंडीत जावन आभारी आसा आमच्या विक्षका तर्फेन आमच्या टिमा तर्फेन तुमकां एक व्हडलें देव बरें करूं म्हणून आशा येता आमी बसून आसा जो इन्फिनिटी शायन तुमकां मोगा आसो हांगा जावन तो बाळोक जेजू तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर येदोळ ताचो सहकार ताणें तुमकां दिला ताचे आशिर्वाद तुमकां दिल्यात आनी मुखार तुमची कितें प्रोजेक्टां आसात कितें प्लॅन आसा एखाद्या वेळार ते तुमकां तुमच्या कुटुंबाक आमच्या समाजाक बरें जाल्यार खंडीत जावन तो बाळोक जेजू तुमकां आशिर्वाद घालन तुमची सगळी जिणी नंदन जावन दी बरी भलायकी मुख्य समाधान कुटुंबाचो एकवट तशेंच तुमच्या बिझनसांत तुमकां जैत मेळोवन दी म्हणून हांगा हांव मागता तुमचे खातीर मस्त मस्त देव बरें करूं ह्या अवकाशाक कित्याक सांगल्यार तुमी मोगान आपोवन आमकां सत्कार करून आमच्या मतींत आसलेलीं बगणां भायर घालूंक एक अवकाश दिला तुमकां मस्त मस्त देव बरें करूं आनी देवाची दराळ आशिर्वादां आमच्या सुमेस्तांचेर आमी मागया थँक्यू व्हेरी मच देव बरें करूं सर तर मोगाचे विक्षकानो आयचो एपिसोड म्हाका हांगातून साबार इन्स्पिरेशन कित्याक आज मात्र न्ही आमी 2 दिसांनी तांचे फॅक्टरीक गेल्ले आनी थंय तांचे कडेन उलोवन तांचे ते सेटअप पळोवन तांचे ते प्रेजेंटेशन पळयल्या उपरांत खंडीत जावन हांव फाटल्या 2 दीस जावन तेच म्हज्या मोतीन हांव आठोवन म्हजें जिवीत कशें बरें करीत गे म्हणून सांगून हांव प्रयत्न करना आसा तर ह्या पॉडकास्टांत हांव एखाद्या वेळार तुमकां इन्स्पिरेशन मेळना जाल्यार तुमी करूंक आसचें शेअर लायक कॉमेंट अँड टेल अस वॉट यू लायक अँड वॉट यू डोंट लायक देखून आयचो एपिसोड आमकां स्पॉन्सर केला आमचे MCC बँक लिमिटेड MCC बँक आमचे बँक तशेंच सेंट अँटनी केटरर्स मोडंकाप आनी टेक इंडस्ट्रीज बायक कंपाडी हांच्या सर्वांच्या सहकाराक आमी देव बरें करूं म्हणटा आसतना येवच्या हप्त्यांत परत बरो एक एपिसोड घेवन तुमच्या मुखार हांव आसतली तवळ पर्यंत तुमचो मोग सहकार आमकां देवनूच रावा परत मेळटा वर एक समेस्तांक देव बरें करूं.